आमी सामके कमिटेड आसात। एक ही जी जमीन आसा ती शेतकऱ्यांनी पयलीं विकली, कार्डान दिवना आनी WR डिपार्टमेंटान दिवना। जे शेतकार आशिल्ले त्या शेतकाऱ्यांनी आपली जमीन कोणा तिसऱ्याक विकली, तिसऱ्या कडल्यान दुसऱ्याक गेली, अशें करून ती डेल्टा म्हणटा तांणी ती जमीन घेतिल्ली आसा, जवळ जवळ 33 हेक्टर जमीन। आनी तांणी मागीर जमीन जी आसा पळय म्हणजे प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते IPBक दिलें की ह्या जमनीचेर आमी डेव्हलपमेंट करता अशें म्हणून। आनी IPBन तांकां परमिशन बी दिलें आनी परमिशन दिले नंतर मागीर तांणी कार्डा कडेन मागिल्लें आसा की आमकां ही एरिया डिनोटिफाय करून दिवची अशें म्हणून। आमी अजून ती डिनोटिफाय करूं ना। ते कार्डा बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताजी मिटींग ठरिल्ली आसा, ते मिटींगेक सगळीं प्रपोजलां, कोणाची बारीक प्रपोजल आसा, कोणा मोठी प्रपोजल आसा, पूण आय टेल यू म्हजे मनां सामकें आमची कार्डा जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकूच जाय, शेतकारांक आमी प्रोत्साहीत करपाक जाय आनी ताजे नंतर आमी हाजेर विचार करपाचो। ते कार्डा बोर्ड जो आसा ताजेर विचार करपाचो। स्पीकर सर, मंत्री काय स्पेसिफिक विचारले की why was this taken to denotify? Now, Ada, your answer, konan inkilde no, it is the right of whether a farmer or whether a private player or anyone, it is your right to save whatever has been identified as CADA. There was a purpose. Ada, Speaker sir. वो command area पडे हा, हिंगा जेन्ना हे denotify केले, आणि इतून prior consultation or formal consent was not obtained from the board. जो board हुंचो Tilari Irrigation Project Command Area Board. You have not taken any consent. It is a board that is there under you. Speaker sir, particularly troubling is that J cabinet decision zala to denotify this command area was not taken without consultation, without informing the duly notified Tilari Irrigation Project Command Area. My specific second question to you supplementary. Is this not a glaring omission? This na tuga kityak, and this is not only disregarding the said due process je pod korpak jay. Kada mutti board kitya ha? Kada mutti board kityak ha? I believe that this omission constitutes basically a procedural violation. You have to admit it that this is a procedural violation. It undermines the institutional mandate of this board. This board kit mandate hali. What is the jurisdiction of CADA? But the CADA board don't kit files. Because what have you to tell on this? CADA was not taken into confidence in the first place before denotifying this. So अतिशय आता मी क्लियर सांगितलं आसा, CADA बोर्डाची मीटिंग जाऊ ना, जी आम्ही साधारणशी 15 ऑगस्ट पर्यंत घेवपाची थारायल्ली आसा, त्या CADA बोर्डाक ज्याने कोणी प्रपोजल केल्ले आसा ते आमी मांडटले। ना ना भाई, आणि CADA बोर्डाचे मेंबर आसा ना तू डिनोटिफाय कितून केले तुने? एक मिनिट, CADA बोर्डाचे मेंबर आसा ते ताजी डिसिजन घेतले। मंत्री बाब, with due respect, you are a most senior member. Very simple question. When the proposal came, your proposal was sent from your department or from IPB. No. Then why was CADA not consulted? It is mandatory. How many meetings of CADA have happened so far? To 15 August na mutta. 1 minute, I'm on my feet. Other Speaker sir, yet if you look in response to question B of the start question of mine 2C, Honorable Minister on attachment B 1 to 27 pages have been submitted. And in official gazette notification dated 16 June 2022 or Dilala asa in this particular thing. Other Speaker sir, this notification reflects the government's decision to designate the concerned area as investment promotion area, IPA. Anna, for establishing what? For establishing an integral resort development project comprising of 3 hotels, a convention center, a multiplex cinema, a retail zone, a water park, a banquet facility. Speaker sir, notably, Taj Gazetan, it also refers to a proclamation published in the official gazette on 25th November 2021. Tejer ullekh kelalo asa, wherein the proposal to explicitly include an electronic casino. So 21 so already Speaker sir as a ullekh kelalo asa. Speaker sir, my third supplementary, Mantri has not given answer on the second supplementary. He said permission dila and CADA review kotle.
he said on 15 August, एक minute, my third supplementary, very specific. Does the Investment Promotion Board, by extension of government of Goa, or possibly Chief Minister should answer this, considers these gambling related activities under investment promotion framework? Speaker sir, or important issue, you have still not said, cleared it. Please answer this particular issue ki baba anta sadya agriculture minister record aha. Agriculture minister kit म्हणता की सरकारान म्हाका दिसता you have not consulted the agriculture department. Now, speaker sir, agriculture department कित्याक important की to quantify the potential loss in agriculture department, productivity resulting in diversion of irrigation of these command areas. Speaker sir, what justifies just passing such a valuation without any strategic importance? No one has been taken on board. Your CADA board, first of all, had to give this particular solution. Agriculture department कितले loss जातले? What will be the loss? आज उदका लागून झूज पेटला, झूज मुखार पेट्टले दक्षिण गोंय उत्तर गोंयामध्ये. What is the future of Madai? You are heading this department and still prime these CADA areas. How has this been denotified without CADA being taken into confidence? हे म्हाका specific answer दी. रत्नमाशय स्पेसिफिकली सांगला तशें एक म्हटल्यार उजो पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. उजो? उदकाक लागून झूज पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. स्टडी मादई रिवर रवी नायक म्हणटालो तुवेला मिनिस्टर सांगता. स्टडी मादई रिवर इन लेंथ. No, let's not divert. You speak specifically on this. टच करपाचें ना. जेन्ना डिमांड्स येतले तेन्ना त्या विशया संबंद सांगता. एक काडाची मिटींग हांवें सांगला तशें सादारणशें 15 ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली जाले नंतर इमिजिएटली आसतली. काडाच्या मिटींगाक हो प्रपोजल जो आसा पळय न्ही होच न्ही आनीक बारीक बारीक आसात. कोणी 300 मिटर कोणी 200 मिटर अशें आसा. सो त्या सगळ्यांचे विचार काडा बोर्ड जो आसा पळय न्ही ते निर्णय घेतले. दुसरें एक मिनिट Why was it denotified? एक मिनिट दिन त्यांका कमिशन दिला. कमिशन दिन तुम्ही काडा रिव्ह्यू घेताय. डेव्हलप अ हॅबिट ऑफ लिसनिंग अदर्स ऑल्सो. Supreme Court decision be challenged by also please develop a habit of listening to others also. That will add to your information. No, please. Honorable Minister, I am asking a very simple thing. So you are putting this on a review. Are you going to stop this particular denotification? Is it stop? Denotify kel no ata. Let the CADA board decide about it. Nee, I'm not authority to decide about. Board has to decide before. No. CADA board, Speaker sir, ये conclude जोरीतोर केल्या. Conclude कोता. Conclude. Minister an answer दिलना. Already. answer दिवपाक येत ना ताका. This passport घेऊन लंडन पावलो. Already सगळे जाले. आणि थिंगा हॉटेल बिटेल सगळे येवपा जाले आणि मंत्री मुठा की मंत्री के आन्सर कितें पासपोर्ट ना ऑलरेडी पावलो मनीस सगळो जालो. You please make sure take this CADA implication. Other Speaker sir, what is this? Basically this decision of this government is illegal. It is without following proper procedure. It bypasses the Tilari irrigation command area. This is with complete, for whom is this particular thing done? They purchased, and Speaker sir, a land purchase केल्ले पहिले, 100% guarantee आली denotify कोतले म्हणून. शेतकारा कपट जमीन गेल्या. This seems all to be part of a script. म्हाका दिसता there seems to be. केन्ना गेल्ले? केन्ना गेल्ले शेत. केन्ना गेल्ले ते पळय मरे. ना डेट काढा पळय ना सो ते खबर आली केन्ना सी मुखेलमंत्री व्हेरी सिंपल आज गोंयांत उदकाचो प्रश्न आसा कमांड एरिया युअर मिनिस्टर इज सेइंग ही विल रिव्यू युअर ओन डिसिजन द बोर्ड हाऊ कॅन समथिंग लायक दिस इज व्हेरी फनी मॅन्डेटरी काडा बोर्ड हाचे परमिशन घेवपाक पयलीं आसा आसलें सो दिस इज इलिगल कीप इट ऑन होल्ड हे आमकां मुखेलमंत्री सांगचें ही मिटींग बोर्ड ना तुवें हाऊस कमिटी गेले House committee what decides tomorrow ki speaker has to write to then it was decided no he can't write. See this type of ridiculous decisions cannot help. You are a senior minister with highest respect to you. This is a serious matter. Kindly look into it. We cannot give lakhs of square meters of land in command area just because we have to make someone happy. yes समज महाशय तो परत सिनियरिटी आणि एक्सपिरियन्स म्हणटा विथ दिस एक्सपिरियन्स आय टेल यू आय एम क्वाईट कॅपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट द एरिया ओके ऑफ कमांड
So you will protect it in the Anthony Costa. future. Sri Anthony Costa. Because I come from a constituency where people devote themselves in agriculture activities. And agriculture is the culture and heritage of Goa. Magusta, Ami, a Barikchan in Sambartai. Speaker sir, I am surprised that the government itself is converting Kada land into casino activities. On the other hand, I think so government has bought agriculture, Ramge minister, he has bought agriculture policy. I want one simple specific question. Since Minister Sangota, it will go to the board, Kada board, and then they will decide. My specific question to the Honorable Minister, if the board decides that Kada land can be, lakhs of Kada land can be converted, will you approve it? Speaker sir, हांव मातसो पयलीं आन्सर करता. एकूच मिनिट. They have asked for the IPP, it is a hospitality project. परत परत जे वदळच्यान जे सांगता पळय न्ही म्हणून हांव उठलो. बाकीचो काडाचो विशय जे आसा मिनिस्टर सांगतले. निव्वळ इट इज देअर ओन लँड ते जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सरकाराची लँड दिल्ल्या सारखे दाखयता. वी हॅव नॉट गिवन देम लँड टू द समथींग वन हू इज. आमी दिवंक ना. लँड केन्ना तरी तेंच्यांनी आपूण स्वता विकत घेतलेली. ओके, ती लँड विकत घेतल्या उपरांत ते लँड प्रपोजल आपले घेवन IPP कडेन येयल्या. आमकां हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट गोंयांत घालपाक जाय म्हणून. नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिजम हातान स्टेट असल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप हे IPPचें काम आसा. म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर. बट ताचो रितसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन देअर डिपार्टमेंट, इट इज डुईंग. Yes. Kada not be taken into confidence before. Why is Kada sleeping or board Yes. कित्याक केला एकूच because and तुगेले Gazette 21 आहा. It is what does the Gazette 21 say to put hospitality project? Because that is the thing even in IPB. But if you look particularly in Gazette notification, it is very clear that this decision on 25th November 2021. Wherein the project proposal explicitly includes electronic casino. Check for Gazette in 21. It is very clear. It's mentioned. See, let's look at this. Private player bought a land from farmers, was Kada. Tomorrow, farmer itself wants that these areas have to be taken out of Kada. What is the, it's a very serious issue. This is a lapse on the part of the government. It is very clear. Let Kada हे पण area आहे हे protect करपाक जाय. Yes, Anthony command Costa. area तरी. Anthony Costa. Anthony Costa. धोड माल तो Elton Bob. Because sir, my specific मंत्री महाशय मंत्री महाशय उलोवपा शकता. Speaker sir, तेका बसोय Speaker sir, Speaker sir, तेका मातशें बसोय. My question. बसोय. जी तालुका बसून घ्या. एल्टनाचा प्रश्न Yes. Yes. बसून घ्या. वेगळे प्रश्न विचारा तुम्ही. वेगळे प्रश्न विचारा ते डिस्कशन करा. we are not against any hospitality business coming to Goa. तुझा प्रश्न क्या था? We are not against any hospitality business coming to Goa. Giants, Goa is a touristic destination we want. Yes. But our specific question is that when lakhs of Kada land, which is reserved for the they want to convert, it is possible and the board has the right. Now what is the point of forming this board and Speaker sir, entire approval, the grant of this project, it is in sub judice in the High Court of the Mumbai by PIL. Further courts is depend upon the decision of the High Court. अरे हे सगळे पण आम्हानी लॉ करपायले मुख्यमंत्री सगळे सबजुडिस केस PIL आसा मरे. Question number 3. डिसिजन स्पीकर सर, आता त्याचे सगळे उलोवन सोंपल्या उपरांत हांवें लास्ट सांगले त्या खातीर. तू पयलींच उठून उबो रावल्यार म्हणटा हायकोर्ट सब जुडियस म्हणटा काय म्हणून. सर व्हेरी हांवें सगळे उलोवन सोंपल्या उपरांत सांगले. Question number 3. म्हणजे उले असू दे उलोवन. Question number 3. हेजे सप्लिमेंटरी आमगे बस. हेगे क्वेश्चन सप्लिमेंटरी जे भाशेन CRZ एरिया CRZ NOC लागत न्हू. हय येवं नायसता. आतां हिंगा IPB आणि PDCC अंडर हिंगा आतां काडाके NOC लागना म्हणजे म्हणून सोदताय की प्रोजेक्ट जरी तरी बरो आहा, टुरिजमा लागून बरो आहा, सगळें बरें आहा. सो आमगे एग्रीकल्चर पॉलिसी बी सगळी गेली. एज पॉलिसी मागीर अर्थ कितें? Yes. एज पॉलिसी कांयच अर्थ ना. एग्रीकल्चर पॉलिसी आयलो आहा. तितून कन्वर्जन ऑफ लँड विल नॉट बी अलाउड म्हणलो आहा. आणि आता हे काडा गेले अप्रुवल नासतना सरकार एग्रीकल्चरल लँड जी आहा टुरिजमा लागून बेनिफिट जातो म्हूण आज म्हणटा
हे आयपीबी अंडर Yes. ऑलरेडी साना तुझा प्रश्न- टेक्निकल क्लिअरन्स सगळे झालो हा Yes, सो हे चलता जाल्यार क्लियर आन्सर प्रश्न विचारना तू प्रश्न विचारना सरकारा जरी तरी फायद जाता स्टेटी फायद जाता प्रश्न कितें तुजो? जाल्यार एग्रीकल्चरल तुजो प्रश्न जमीन कितें? झाडां अंडर जमीन आहा ती When- आमच्यांनी when you कन्वर्ट vegas- करपा जाता when you एग्रीकल्चर vegas तुजो पॉलिसी प्रश्न तुम्ही कितें? गायनाय कित्याक तुजो वाय प्रश्न डोंट यू कितें? पुट इट Speaker sir. स्पेसिफिक क्वेश्चन Speaker sir. सरकारा फायदो जात जाल्यार काडा जमीन एग्रीकल्चर जमीन विथआउट टीसीपी अप्रुव्हल्स विथआउट एनी अप्रुव्हल्स काडागे अप्रुव्हल नासता एक Yes, कन्वर्ट okay. करपा जाता Yes, हे Yes. क्लिअरली Boss, एग्रीकल्चर बसून पॉलिसी घालून दिवपा जाय बसून घेत स्पीकर सर सरकाराची एग्रीकल्चर पॉलिसी क्लियर आसा पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही कन्वर्ट करूंक शकना त्या ती आत्ता जो प्रोजेक्टाचेर तो उलयता इट इज नॉट अ पॅडी एग्रीकल्चर लँड ताका परत एकदा कळपाक जाय म्हणून सांगता ती पॅडी एग्रीकल्चर लँड न्हू खंयसरूच पॅडी एग्रीकल्चर म्हणून लागूंक ना त्या ती सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा ना तू काय तेतून सांगितलं Vijay 80% Sir, of Goa's land Vijay Vegas, is agriculture and which is also Yes. orchid land. हे तुगे तुम्ही डेफिनेशन आपल गायल ना Yes, सो तू बसून घे. प्रोटेक्ट कितको करता स्पीकर सर हाऊ आर वी प्रोटेक्टिंग येस विजय सरदेसाय तुजो प्रश्न सर म्हाका एक स्पेसिफीक जाणून घेवंक जाय ही जमीन पर्टिक्युलर जमीन आयपीबीन क्लियरन्स दिले आयपीबीन जेन्ना क्लियरन्स दिले तेन्ना काडा कडेन तांणी प्रायर एप्रुवल घेवंक जाय आशिल्लें एक घेतिल्ले 2 आनी घेवंक ना जाल्यार आतां फुडें घेतले आनी फुडें घेतले जाल्यार हाजो अर्थ तांकां अजून एप्रुवल मेळूंक ना हे एम आय रायट इन दीस थिंग सेकंड क्वेश्चन स्पीकर सर अश्यो काडाच्यो जमनी म्हळ्यार ज्यो जमनी प्रायवेट ओन्ड पुणून काडा लागल्या अश्यो जमनी हाजे पयलीं कन्वर्ट केल्या म्हळ्यार एलाव केल्या काडान त्यो भायर काडपाक आनी त्यो कितल्यो केल्या धर तुमचे कडेन आसा जाल्यार आनी धर ना जाल्यार कित्याक ना स्पीकर सर हांव एक पयलो मुद्दो फक्त हांव आन्सर करता बाकीचो मिनिस्टर आन्सर करतलो तेणी हाज्या खातीर परमिशनाक एप्लाय केल्लें आनी आयपीबीक घातलेलें ड्युरींग दॅट प्रोसेस ही हॅज एप्लायड आनी आयपीबीक एप्लाय केलें प्रोसेस सगळो कंप्लीट जावपाक रेस्ट ऑल मिनिस्टर वील आन्सर कितले कन्वर्ट केलें रुटीन स्वाती महाशय काडाची जमीन जी आसा पळय न्ही ती काही लोकांनी नॉर्थाक बी आनी सावथाक बी परमिशन मागिल्ली ताजे डिटेल मिटींग हांगसर ना जाय जाल्यार मागीर दिवपाक जाता आय कॅन गिव इट टू द हावस ते पयलीं दिल्ली आहा पण हाजी पयलीं काही ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल काडाची सगळीच जमीन सामकी सुपीक आसा अशी ना काडाची सगळीच जमीन सामकी इरिगेशन करपाक जाता अशी ना आमी सुरवातीक जस्ट लिसन सुरवातीक जेन्ना आमी काडा एरिया सामकी इतले अमके 20,000 जाय 15,000 जाय 16,000 जाय मागीर मार्क केले प्लॅनाचेर पूण एक्चुअली वचून फिल्डाचेर पळोवन आशिल्ले फॉर एक्झाम्पल अशी एक थोडीशी एरिया आसा जी जाग्यार तुका उदक जे आसता वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट इरिगेशन जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट रॉकी एरिया आसा आनी त्यामुळे पयलीं अशे काही एरिया क्लियर केल्ले आसात पयलीं केल्ले आसात थोडीशे एरियाज आतां जाय जाल्यार मागीर हावसां डिटेल्स दिता मागीर स्पीकर सर काडा बोर्ड आसा ताका पावर आसा अशा पद्दतीची लँड जी आसा पळय न्ही ही डिनोटिफाय करपा खातीर आनी टायम टू टायम जेन्ना फार्मर्स आपली लँड ही सुपीक ना किंवा ती हे जावपाक शकना तेन्ना दे कम विथ प्रपोजल आत्तां तशें मिनिस्टरान सांगलां स्पीकर सर हांव एक जस्ट ना एग्जाम्पल दिता आमची जमीन सांग्यार एक्वायर केल्ली सरकारान इरिगेशन डिपार्टमेंटान कितें करपाक टू रिलोकेट पीपल हू हॅव लॉस्ट लँड इन साळावली इरिगेशन कॅनल आतां ही कमांड एरिया आशिल्ली कमांड जमीन लागताली ताजेर तुमी प्लॉट केले कोणे प्लॉट केले सरकारान प्लॉट केले आनी लोकांक दिले पावयल्यान डायरेक्ट सांग्या पावलो ना 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 कमांड एरिया एक्झाम्पल इज कमांड एरिया लागताली ही जमीन सरकारान एक्वायर केली आणि सरकारान कन्वर्ट करून प्लॉट करून दिले एक केस तुम्ही आता अशीच दिल्या ही हांव तुका म्हजी जाल्ली ते सांगता तुम्ही एक्वायर करून इट इज म्हणून म्हणटाले फार्मर जेन्ना रिक्वेस्ट करता अशें जर तुम्ही दितात आयपीबी एप्रुवल घेतना कार्डाचे प्रायर एप्रुवल घेवचे पडटा काय आयपीबी एप्रुवल मिन्स कार्डाची घेवपाची गरज ना हे हांव टेक्निकल विचारता एकूच मिनिट हांव परत सांगता तो आयपीबी केन्ना एप्लाय करता तेणी कार्डाक एप्लाय केल्लें एप्लिकेशन घातलां आनी वी हॅव गिवन दॅट सब्जेक्टेड टू द कार्डा एप्रुवल तेणी घेवपाक जाय ओके सो Not a full approval. कार्डा एप्रुवल Subject घेवपाक to जाय CADA. इट इज नॉट अप्रूव्ड सब्जेक्ट Next कार्डा question, एप्रुवल घेवपाक जाय Kept on hold, no? कार्डा एप्रुवल घेवपाक जाय क्लियर केलें ताका स्पीकर सर नेक्स्ट क्वेश्चन श्री वेंजी वेगस सावंत महाशय इवन बाब विजय सरदेसायन जो विषय हांगसर काडलो पळय मी सांग्या रिफर केलो तांणी की काही एरिया कमांड एरियांतल्यान दिले म्हणून आमी डिपार्टमेंटान दिले प्लॉट्स करून पण आमी दुसरो विषय प्रॉपर्टी म्हजी आणि तेच म्हणटा न्ही एक्वायर केली डिपार्टमेंटान करेक्ट ती लागील्ली कार्डा आनी ताजे प्लॉट्स करून तुम्ही लोकांक दिले न्ही तातूंत भितर आमी दुसरें पळोवपाक जाय की ही एरिया जेन्ना आमी काडाची सॉरी आमचे हय अंडर कमांड एरिया जेन्ना आमी दिली प्लॉट्स करून लोकांक
त्या लोकांचे विल्हेवाटेच्या म्हणजे कॅचमेंट एरियेत जितली एरिया गेली लक्ष हय द्या. ना हांव म्हणटा लँड जितली लुजर थोडी एरिया न्ही कॅचमेंट स्पीकर एरिया सर ताजेर इशू ना म्हजो हांव म्हजो इशू आहा टेक्निकल कमांड एरिया हाजे प्लॉट्स केल्या तुमी थंय Yes. Next question, Sri Renzi Vegas. Yes, sir, stand by Silva. for LAQ number 3A. 3A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Right. Speaker sir, 17 June 2025 एक incident झाला. एक goods transport vehicle carrying smuggled alcohol, booze, पलटी जाता. Registration number NL 01 N 2598. थिंगा abandon सोडून ड्रायव्हर वयता, सगळे वयता, ते गाडयेक ऊस पेटवता. On the national highway, Dargar, Mahakazan, Dargar, at around 8:17 AM. ही incident झाली आणि such incident झाल म्हणटरी एक simple news, but the truck caught fire was abandoned by the driver, whoever was accompanying him, and the fire brigade came आणि हे एक news जाता आणि ते news झाल म्हणटरी सगळ्यांक कळटा अरे कित झाल का म्हूण. Surprising, most shocking issue is the whole matter is why the police and excise department is ignoring this. Speaker sir, headlines je lichoy ye otru junache newspaper आणि हेजे clearly smuggled goods मुटा. So speaker sir, पयली सुवातेर मुगेले first specific question, आमी असलो इल्लीगल सोरो गोंया चलता म्हूण खबर आहा की त्या LAQचे आन्सर दिलो आहा, apart from the liquor consignment for which no permits were issued. म्हणजे हो जो कन्साइनमेंट वयता तेका परमिट आसो ना. सो ही गाडी गोंयांत पयली सद्या सोर घेवन भायर वयता आनी तेका परमिट ना, जे जितले रस्तो क्रॉस करता बॉर्डरीचे पावत पुसान थिंगा. सो सरकारा आमगे जे एक्सायज आहा, डिपार्टमेंट आहा, तेंका खबर ना अशें समजया आनी हे चलता गोंया. सो स्पेसिफिक क्वेश्चन, when there is already a designated Goa distributor, Royal Liquid LLP owner आहा तेजो प्रितेश देसाई from म्हापसा, हे तेगेले specific already designated Goa distributor आहा for the brands which belong to Pernod Ricard from France. Why have the goods been shifted to Goa in the name of customs transfer? जेन्ना already Goa distributor आहा तेन्ना हे जे goods आहाय हे हिंग कित्याक अशें करून ट्रान्सफर जाता? स्पीकर सर, फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन. स्पीकर सर, ही जो तो केस उलयता पळय न्ही, ती केस जी आहा ती तेणी गाडी नंबरूय तो सांगलो. तिच्या गाडयेक आमच्या चॅकपोस्टाचेर पावच्या पयलींच त्या गाडयेच्या इंजिनाक कितें तरी उजो लागलो. ड्रायव्हर आनी हो जो आहा आपलो तुजो क्लिनर ते थंयसल्यान गेले. ताज्या उपरांत आमचो PI आनी ताज्या उपरांत एक्सायज इन्स्पेक्टर हांच्यांनी गाडी जी आहा पळय न्ही ती गाडी सीज केली. गाडी पूर्णता जळून गेल्ली. भितर आशिल्लो मटेरियल हो सगळो म्हणजे सगळो सोरो तेणी म्हटला त्या प्रमाणे तो सगळो सीज केला. आनी तो सगळो सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता आनी आतां तो खंयच्यान हाडला आनी तेका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्लें, तेका परमीट नाशिल्लें आनी एट प्रेजेंट इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. आन्सर म्हाका दिल ना. तुवें हांवें सांगिल्लें तेंच तुवें रिपीट केलां. हांवें तुका सांगिलां जेन्ना गोवा डिस्ट्रिब्युटर गोंय आहा तेन्ना हो सोरो इन द नेम ऑफ कस्टम्स हिंग कितकोन ट्रान्सफर जालो, हाव वॉज दीस ट्रान्सफर्ड, ही म्हायती आहा तुकडे कितकोन ट्रान्सफर जालो हो सोरो, हिंग कितकोन पावलो गोंया. जेन्ना ऑलरेडी गोवा डिस्ट्रिब्युटर आहा तेन्ना कितको पावलो. मुगे फर्स्ट क्वेश्चन आन्सर जो कितकोन पावलो खबर ना ओ तूं चौकशी करतलो. एक्सायजा खबर आहा ओ ना, एक्सायज डिपार्टमेंट काम करता गोंया ओ सेटिंग आहा ओ स्कॅम आहा, आमकां क्लियर कळपाक जाय. एक्सायज डिपार्टमेंट कितें तेका हांवें करता सांगला ह्या केसीची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. अजून कळना, एक म्हयनो जालो. तेजो इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हो आन्सर दिता नॉट अ सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर. हांव सेकंड सप्लिमेंटरीचे वयता. स्पीकर सर, ही जी लेबल जाल्ली सोऱ्याची जी लेबल जाल्ली, आर दीज लेबल्स registered with the Goa excise? If yes, where is the complete address on the labels? Excise को जोरी तोरी है registered आले complete address हुआ, address नाले तेजे. If no, then what are the excise inspectors posted at various factories doing? Very specific. ती जे फॅक्टरी कसं भाई सोल्लो ती एक्साइज इन्स्पेक्टर आहा. तो एक्साइज इन्स्पेक्टर कित करतालो हे लेबलाचे फुल डिटेल्स नाही जाल्यार हे एक्साइज इन्स्पेक्टरा कडेन आतां एक म्हयनो मायज जावन गेलो. एक इन्व्हेस्टिगेशन केला. व्हॉट हॅज हॅपन्ड? वाय नो फुल डिटेल्स? हाऊ इज दिस
Speaker sir, spirit required Speaker sir, to because manufacture these brands entering Goa? हे brand, हे spirit सोरो कितको manufacture जाता? हे details नासतना पुरो. स्पीकर सर तो जे सांगता ते आमी लेबल सगळी चेक करपाक सुरवात आसा ती लेबल क्रॉस चेक केल्या उपरांत आतां पर्यंत म्हणजे आमकां व्हेरीफाईड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते इज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन परत एकदा ताका सांगता बट ज्याच्या इंडस्ट्रीत हे जे आमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना तेजी सीज करतले पूर्णता लायसन्स कॅन्सल करतले ना सगळे इन्व्हेस्टिगेशन चालू हा. रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॅक्टरी प्रत्येक फॅक्टरी एक एक्साइज ऑफिसर आसता तुम्ही ते अजून पासून इन्व्हेस्टिगेशन तेगे ड्युटी केलं ना हॅव यू टेकन एनी एक्शन ऑन दिस पीपल वाय आर यू स्टील वेटिंग हे जो रितो थिंग अजून ड्युटी करता वोंट ते हॅम्पर विथ युअर एव्हिडन्स हे जे इंटू आहा हे जे कोण मांडलो आहा पुलिसेंतले जे कोण थिंग ड्युटी आसले एक्साइज ऑफिसर जो कोण फॅक्टरी पोस्टेड आसलो तुम्ही ते अजून पासून टर्मिनेट केला सेक केला अजून ते सस्पेंड केला अजून ते थिंग कित्याक दवरलो ही एश्योरन्स जायच बिकॉज सर नाजाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन केस जातले दिस एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड आय नीड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस नाजाल्यार हो सोरो इलिगल सगळो गोंय चलता आनी एक्साइज म्हणटा की आपले काय खबर ना प्रश्न किती? टोटल फेलियर इन द एक्साइज समवन हॅज टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर दिस प्रश्न अजून जाल ना प्रश्न किती तुझो ऑफिसर जो फॅक्टरीचो ऑफिसर अजून थिंग काम आहा तेणी ही ड्युटी तेगे सारखे केलं ना कित्याक केलं ना आणि ही फॅक्टरी सोन जे भायर सदा आख्खे सीज जावपा जाय सील जावपा जाय ऑफिसर सस्पेंड जावपा जाय स्पीकर सर स्पीकर सर परत एकदा सांगता टाइम टू टाइम आम्ही अशा पद्धतीचे सगळे एक्साइज इन्स्पेक्टर असतले सब इन्स्पेक्टर असतले गार्ड असतले हांकां प्रत्येक वेळा सस्पेंड केल्ले आसा जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले की दिस इज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो आमचो इन्स्पेक्टरूय थंय कोण आहा तोय सस्पेंड जातलो आनी फॅक्टरी बी जी आहा तेजी बंद जातली आमकां थोडोसो टायम लागतलो एक म्हयनो जाला इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन ड्युटीर कोण आलो तो सस्पेंड जावपा एक म्हयनो कित्याक लागता Recruit who was on duty that day It should be जोपर्यंत on confirm the 17th who was on duty you have to give me assurance whoever was on duty he is accountable त्या पर्टिक्युलरली त्या ते दिसा कोण आलो ट्रक बाय सोडपाक that officer has to be made accountable speaker sir एकूय आन्सर ना हेजेर क्लॅरिटी दिनु स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही ही एक्साइज चेकपोस्टाच्या पर्यंत गाडी पावूंक नाशिल्ली भायर सोडपाक सांगता फॅक्टरी तू बाय सोडल्या ऑफिसर आसा लेबर भायर सरले हेड अकाउंटेबल कोणा why are you ठीक protecting आहे सर people? डेफिनेटली त्या ऑफिसर्स कोण आहा पळय न्ही ताका सस्पेंड करता ताका थोडो दीस राव म्हणून सांग No, suspend because I need assurance. Before this assembly gets over, whoever was on duty Because, on sir, that day, investigation- they have to be put out of the system. They have to be suspended. इन्व्हेस्टिगेशन ठीक आहे चालू सर हांव ताका इतकेंच सांगता जे दिसा इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातले कंप्लीट न्ही ताचे जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले पळय न्ही दिस इज द कंपनी ताका सस्पेंड करता Investigation complete. No, Right. investigation Now, just they- no, otherwise you are protecting. He will manipulate everything. कोणाकूच कॉन्टॅक्ट करिना हे तो गाडी सोऱ्याची इलिगल सोरो गोंयांत आता मॅन्युफॅक्चर जेन्ना डिस्ट्रिब्युटर we are not getting clear answer speaker. It has to ताबडतोब आज order येवपा जाय. We have to get some answer. स्पीकर सर ताबडतोब ऑर्डर काढा म्हणजे ते कन्फर्म जावपाक जाय की ते ह्याच कन्फर्म झालं म्हणजे करता एक भायर उडोवपाचो कन्फर्म झालं भायर उडोव सस्पेंड करपा जाय 100% यू आर नॉट टेकिंग करता. एक्शन स्पीकर करता क्रूज सिल्वा प्रश्न Speaker, sir. Yes. Question, first question. Is there a possibility that illicit liquor trade is flourishing in Goa and as such consignment are sent outside the state with or without the knowledge of Goa excise and police? जिता किती आसा हे चलता स्पीकर सर हे चलत ना ते कितें आसा ते परमिशना घेवनूच बी आतापर्यंत जो सोरो भायर वता तो इज रिसर परमीट घेवन आणि परमिशन घेवनूच भायर वता एक्सपोर्ट लायसन्स घेवन Speaker sir, Speaker, sir. राव ताजे प्रश्न न्ही. Speaker, sir. Apart from liquor consignment, for which no permit were issued by the excise department as per LEQ reply mail, any other document or licenses were found in the truck to trace the details? सगळ्या भायर आनी कितें मेळ्ळां ते डॉक्युमेंट्स कितें मेळ्ळे त्या ट्रकांक कितें म्हटलें स्पीकर sir, ताच्या गाडयेचे जे भायर आनी कितें डॉक्युमेंट मेळ्ळे स्पीकर सर आमी सगळ्यो ज्यो बॉटल्स मेळ्ळा त्यो सगळ्यो सीज केल्या आणि त्या मेळ्ळेल्या बॉटला वयल्यानूच त्यो खंयसर मॅन्युफॅक्चर केला आसतल्यो हाजी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगला त्या गाडयेच्या नंबरा वयल्यान ती गाडी नागालँडची आसा नागालँड पुलिसा कडेन आमी कंटिन्युअसली इन टच आसा की तेज्या ओनर जो आपण अजून आमकां नागालँडा कडल्यान डिटेल्स कांयच मेळूंक ना वी आर कंटिन्युअसली इन टच विथ दॅट व्हेकल ओनर स्पीकर आता इन्व्हेस्टिगेशन चलता एक्साइज आणि पोलीस जिता मुगो ताका जावं दिवं. स्पीकर सर या इन्व्हेस्टिगेशन आज चलत म्हणतो आता एक्साइज आणि पोलिसा कोण हँडल करते स्पीकर सर पुलिसांनी आपली सगळी इन्व्हेस्टिगेशन जी आहा ती करून एक्सायजा कडेन दिल्या आमच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचे इंटरनल टीम
हे सगळ्या इन्व्हेस्टिगेट करता पुलीस आपल्या लेवलाचेर बाकीची जी करपाक जाय पळय न्हू ती पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता गाडी ड्रायव्हर आनी बाकीचे सगळे आनी विदीन द डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही सोरो खंयच्या हेजो आनी कितें ते आमचे इंटरनल टीम ऑफ द एक्सायज डिपार्टमेंट टाइम बॉन्ड दिला टाइम बॉन्ड किती इन्व्हेस्टिगेशन 100% जाता तितके बेगीन कंप्लीट करतले टाइम दिलो ना मुखे म्हयने स्पीकर सर आम्ही सांगला तर हांवें जाता तितके बेगीन म्हणजे कन्फर्म करून सस्पेंडूय करता 2 वर्सां इतली जी तरगत स्पीकर सर ह्यो ट्रक जो सोरो घेवन वयतालो तो ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट ओ इतर सोरो वयता ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट तो तुम्ही कसो डिपार्टमेंट व्हेरीफाय करतात लेटेस्ट इक्विपमेंट ओ लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी कितें आसा तुमचे कडेन डिपार्टमेंट हो प्लॅन करतात तुम्ही हो डिटेक्ट करपाक ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट कित्याक आख्खे गोंया भायर वयता तर मॅक्झिमम डुप्लिकेट सोरो वयता सो तेचेर कितें डिपार्टमेंटान स्टडी केल्या स्पीकर सर आम्ही टेक्नॉलॉजी आम्ही आतापर्यंत गोंयांत जो सोरो आसा हो डुप्लिकेट सोरो न्हू अरे स्पीकर सर माझं म्हणणं आहे. तो पिवपा आणि चेक करपा न्हू ओरिजिनल राव ताई पिता अरे ताई उत्तर दे ताई ऐकून दे बरें स्पीकर सर तो जो सांगता पळय न्ही डुप्लिकेट सोरो गोंयांत जायना त्याच्या म्हायती खातीर फक्त हांगासर प्रॉब्लेम इतकोच आसा म्हणजे तो जे म्हणटा म्हणजे म्हाका जे दिसल्या डिपार्टमेंटा कडेन हांवें जी चवकशी केल्या पळय न्ही तातूंतल्यान म्हणजे विदाउट पेईंग एनी टॅक्स फॉर द गव्हर्मेंट म्हणजे हे जे कोणी असल्या पद्दतीची कामां करता ताका टायम टू टायम एक्सायज आमचे एक्सायज डिपार्टमेंट चेकपोस्टाचेरूय धरता आणि बाकीचे कडेन सीज करता आतापर्यंत केसीस जर तुम्ही पळय धरुणाचे न्ही आमी आतापर्यंत ज्यो केसीस आसा त्यो वेगवेगळ्यो केसीस टायम टू टायम आमी सीज केल्या आणि त्यांचो सोरो सीजूय करता आणि आफ्टरवर्ड तो ऑप्शनय करता निलेश काब्राल स्पीकर सर टेक्नॉलॉजी स्पीकर सर हांव ऍड करता एकूच ऍड करता स्पीकर सर आम्ही स्पीकर सर आम्ही फक्त न्यू टेक्नॉलॉजीतल्यान नाव द होलोग्राम हो खुबश्या स्टेटीनी यूज करपाक लागलेले आसात की त्याच्याकडे म्हणजे काढल्या उपरांत ताचो तो स्कॅन कोड जरी केला आसत जाल्यार कळटा आम्ही इट इज अंडर प्रोसेस तेजेर हाडपाक सोदता माननीय मंत्री आन्सर दिला एक एक्झाम्पल की तुम्ही एक्शन तुका टाइम दिता न्ही तू 1000 अपोजिशन लीडर टाइम दिता खंय मरे टाइम दिता मरे दिता न्ही तुका टाइम स्पेसिफिक इंसादा करेक्ट करपाक सोदता मुखेलमंत्री प्रत्येक वाटेर हांव चड उलयना आयक 1395 cases violations have been found in the last 5 years. As per the reply to me given today, illegal sale, transporting, warehousing, liquor sold on dry days, about these cases. And the Speaker sir, these are only seem to be procedural. And the जोरीतोर चोयल्यार हांवें तुजो प्रश्न विचार न्ही तू भाषण करचे पेक्षा तू सबक्वेशन विचार न्ही department was saying fines were not imposed. Not a single name, FIR, date, कांयच दिल्ना आन्सरान. Speaker sir, despite so many inspections and so many violations, no bottling unit has been caught till today. There is no record of under invoicing. Other Speaker sir, अपोजिशन लीडर युरी बाब प्रश्न जो मुगे तुका प्रश्न विचार न्ही annexure 3 आन मुगे reply आन कित सांगला की the अपोजिशन लीडर युरी बाब प्रश्न विचार न्ही तू सगळं तुझे क्वेश्चन न्ही तो तुझे इंसादा स्पीकर सर मुगे जॉइंट हे आलो तो स्पेसिफिकली इंसादा हांव तू कित्याक इतलो फुगार कोत आमकां हांव फुगार बाबा न्ही तू राम मर्सी अरे बाकीचे चान्स दिवपाक येतो ती स्पीकर सर निलेश बाबा ती विलेश बाबा ऑनरेबल मुखेलमंत्री हांव सांगपा इंचारपाक सोदता की your reply states that the department has initiated action against only 2 inspectors 1395 cases and only 2 inspectors because sir maga dista hui na hui तुमगे answer is saying that whatever cases have been only show cause notices have been given there's none any process na I think your department needs to look into this very seriously 1300 cases only show cause notices only 2 inspectors hui na hui maga dista you have to take seriously look into these labs स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही दिस इज अ वायोलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रनिंग बिहायंड द प्रिस्क्रायब टायम लिमीट हे जे येता पळय त्यो केसीस ज्यो आहा त्यो आमी वेगवेगळे तेंचेर टायम टू टायम फायल करता आणि ताकाच लागून त्यो केसीस ज्यो आहा तो नंबर आहा तो म्हणटा तो FIR फायल करूंक ना ह्या केसीचेर आमी FIR फायल केला ताचो नंबर 36/2025 आणि अंडर सेक्शन 3182 3363 आणि बाकीचे सगळे पेडण्या पुलीस स्टेशनात आणि आमची टीम जी आसा पळय न्ही ती दिल्ली हरियाणा त्या गाडयेची आयडेंटिफाय करपा खातीर गेल्या ओके आणि हे कंटिन्युअस आसा स्पीकर सर आमी आतापर्यंत
आम्ही ज्याच्या आमकां अशा पद्दतीचे व्हायलन्स सस्पेंड करूंक ना न्ही आतांय पर्यंत जी फाटली एक केस मेळ्ळी तेजे लायसन आमी कायमचे सस्पेंडूय केल्ले ना ना आसा शो केस इज गोइंग नोटीस ऑन पॉट धाडाय तुम्ही इतले लिस्ट आहे ना शो कॉज नोटीस कित्याक तेंचेर एक्शन कित्याक केलें ना एग्जाम्पल म्हाका एग्जाम्पल चोवपा जाय स्पीकर सर वायलेशन ऑफ 103 रूल मागीर एकलो कोण बुद्धाराम पुष्पेंद्र मीना कितली आहा हिंगा हांव धाड तुका फकत शो कॉज नोटीस धाडय तेच नंतर कितें एक्शन करपाक तुमगे एक डिपार्टमेंटा प्रयत्न आहा बिकॉज सर प्रत्येकाक जाका आमी शोकॉज नोटीस धाडटा ताजेर फुडली एक्शन जी आहा पळय ती डिपार्टमेंट घेता अकॉर्डिंग टू देअर क्लॅरिफिकेशन आमी फुडें वता श्री निलेश काका सिरियसली स्पीकर सर श्री निलेश जे आन्सर ऑनरेबल सीएमान दिला म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय ऑनरेबल सीएमाक जो व्हेकल रजिस्ट्रेशन नंबर दिला NL01N2598 म्हणजे आमचे पेडणे बॉर्डरीचे क्रॉस करून ती गोंयांत येयली हे कन्फर्म जाता NL नाल्यार RTO भितर गोंया भितर असल्यो गाडयो ज्यो चलता RTO दवरता अशें म्हाका दिसता असो कायदो आसा आतां ही NL जी 0 गाडी भितर येयल्ली एक्सायज डिपार्टमेंटाचे चॅकपोस्ट सगळे इनवर्ट जाता तितू चॅकपोस्ट आहा तितू भितर दोन भाशेचे एंट्री जाता स्पीकर सर तुमकां खबर आसा आनी एक एक्सायज आसा म्हाका फक्त एक प्रश्न विचारपाक जाय हो जो कोण एक्सायज इन्स्पेक्टराचें नांव घेना तेणें वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी तेका तेजे ताब्यान पुलिशेन व्हडलें लिस्ट दिला ह्यो ताब्यान दिल्या म्हणटा स्पीकर सर म्हाका एंट्री तितू रजिस्टर आसा वा ना कित्याक इन्क्वायरी भितर हे जातलेच पूण फक्त सीएमान सांगचें ऑनरेबल सीएमान एक्सायज मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर whether there is an entry of that vehicle coming in the excise check post at that region. स्पीकर सर ही जी तो व्हेकल सांगता पळय न्ही ताजे कंप्लिटली रिकॉर्ड काडप सुरू आहा फाटल्या त्या 1 म्हयनो जालो एक्चुअली इन्व्हेस्टिगेशन करता तेजी एंट्री रिकॉर्ड जो आहा पळय न्ही वो आमच्या हेजे चेक पोस्टाचेर आमकां मेळूंक ना फॉर द पुलिसूय आनी एक्सायजूय दोनी कडल्यान व्हेरीफाय करीत आसा की त्या नंबराची गाडी एंट्री केन्ना जाली ती स्पीकर सर हांगासर जे फ्रॉड करपी आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीची फ्रॉड करीत आसता त्या खातीर जे नंबर प्लेट बदलप हे सगळें सुरू आसता पण हेजी एंट्री जी तो म्हणटा पळय न्ही म्हणजे केन्ना येयली गाडी ती हाजी अजून तेजेर एंट्री मेळूं ना स्पीकर सर म्हाका इतलें सांगपाक जाय जरी तर एंट्री ना तर एक्सायज आनी ते चॅकपोस्ट कित्याक करता एंट्री हो फूल येस अशें म्हजें म्हणणें स्पीकर सर कित्याक लागून स्पीकर सर एक तर जीएसटी आसा थंय का जीएसटीचे व्हॅल्युआचेर गाडयो सोदता जीएसटी जर भितर बील ना जाल्यार दुसऱ्या कडेन एक्सायजान वचपाक पडटा स्पीकर सर सो ह्यो गोश्टी ना ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें स्पीकर सर इतलें सांगता स्पीकर सर आतां आमी तेजेरूय बी प्रिकॉशन्स घेता आतां एंट्री जी आहा पळय न्ही एंट्री आनी आउट हाजेरूय आमी स्ट्रिक्टली येवपी सगळे व्हेकल जे चेक करपाचेर परत एकदा स्पीकर सर हे स्पेसिफिकली आता हे चेकपोस्ट जसं निलेश बाबान सांगले हे जर सगळे चेकपोस्ट आसा थंय एक्सायज ऑफिसर आसा एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा आनी स्टाफ आसा आता म्हाका कळपाक जाय की हे स्टाफांची म्हटल्यार बदली म्हटल्यार ट्रान्सफर्स जे आसा ते कितले टायमान जाता कारण अशें आसा अशे खुबशे केसीस आमकां पत्रादेवी चेकपोस्ट जावं बाकीचे चेकपोस्टाचेर मेळत आसा सो हे कितले टायमान ते करता आनी करता आमकां स्पेसिफिकली आन्सर दिवपाक जाय की हो पर्टिक्युलर पत्रादेवी चेकपोस्ट जो आसा तेजेर हेंचो ट्रान्सफर जाल्लो आनी खंयच्या टायमार जाल्लो आनी समज जावंक ना जाल्यार तुमी कितले टायमान करताले ते स्पीकर सर आमची सिस्टम आसा क्वार्टरली ट्रान्सफरी ज्यो आहा पळय न्ही त्यो करीत आसता तांकां वेगवेगळ्या चेकपोस्टाचेर घालपाच्यो ह्यो सुरू आसता म्हणजे दर 3 म्हयन्यांक आनी त्यो ट्रान्सफरी आमी तांकां शिफ्ट करीत आसता ना ह्या स्पेसिफीक हेचो जाल्लो ट्रान्सफर जाल्लो. टोटली येस श्री कालू फेरेरा Speaker, this liquor scam is growing day by day. And one thing important is, at the source, which is the factory, we have an excise inspector. If we have an excise inspector, that inspector is duty bound to check in the raw material coming and the and the finished product going and the wastage which is there. This is one part. When we have industrial alcohol or this manufacturing alcohol being brought into the state, there is a check post at the borders. So there are 2 points of entry, 2 points of exit, which when going out also. How come these officers who are supposed to be there are not doing their duty, or how are they doing their duty? Because if liquor is being caught in Gujarat, which is manufactured in Goa of Galestorm distilleries, and what has been the officer being doing and what kind of action you are taking, because this is just one instance I'm mentioning, but this is not the only one, but this, and Galestorm is still selling liquor in the market. I'll make that to the Chief Minister, I'll send you the label. It is being sold without a bill. I will show that.
So that what स्पीकर steps are सर you taking? तांच्यांनी जी केस रिफर केल्या पळय न्ही त्या केसींतल्या आमी सील केल्या ती फॅक्टरी थंयसरलो एक्सायज इन्स्पेक्टराकूय आमी सस्पेंड केला आता तेंच्यांनी रिफर केला त्या केसीच्या बाबतीत आता ते पयलींचो खंयचो स्टॉक जर सेल करता आसत तांच्यांनी लक्षात हाडून दिवचें बट पयलींचो स्टॉक कितें आसत जाल्यार ते सेल Now, करता Yes. stop, Question stop. number 4, Sri- Just one Sri minute. Antarwal. Just one minute. Let me just finish. Just let me finish. The stock at the mall Hold Gera on, okay, is hold not on. paying any tax, no paying duties. I will indicate to you where Yes. they are available. You raid and you pick them up so that you can Yes. take, Yes, recover You the can. money. You can. बाब काल्लुसान म्हणलें की गोंयचो सोरो गुजराताक कसो पावलो काय म्हणून हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां लाथम बार्सेच्यान महाराष्ट्रान जो वता तो रस्त्याचेर चॅकपोस्ट ना आनी फूल स्विंग सोरो थंयच्यान वता हें म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा हें तुमी चॅक करचें थंय कोण तुमचो चॅकपोस्टूच ना आनी असोच तो सोरो मागीर गुजरात पावता हें हांव सांगता जाल्यार चॅक कर स्पीकर सर विजय सरदेसाय सांगता तो इंटरनल रोड ताजेरूय आमी चेकपोस्ट घालपाक लायता विच इज व्हेरी स्मॉल रोड आनी इंटरनल रोड आसा त्याच रस्त्यान चालू आहा गोंयांत. Yes. दोडा मार्ग आनी हेच्या Next मदलो question, रस्तो. Sri Antarwal. Sir, start question number 4A. 4A. म्हाजो क्वेश्चन ना तुमचो राजे महाशय उत्तर कंप्युटर सिटाचेर दिल्लें आसा स्पीकर सर आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी केसरवाल स्प्रिंग जी आसा ती फेमस जावन आसा आनी हांगासर आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा ब्युटिफिकेशन आनी तशेंच आमचो रिज्युवेनेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग होय घेतलेलो पूण आमचे जे ट्युरिजम जी स्पेस आसा ती ब्युटिफिकेशनाक आमी ती स्पेस आहा तितून घेतला आनी जी दुसरो आमचो रिज्युवेनेशन जे केसरवाल स्प्रिंग आहा ती WRT पडटा प्लस ताका लागून आमकां मातशें इल्लोसो प्रॉब्लम जालो आनी आमी जे जो सेकंड प्रोजेक्ट आहलो तो आमी WRT घालो आनी जेन्ना आमी WRT सराक जेन्ना हांवें एक लेटर केलें 12 सप्टेंबर 2024 सर म्हाका कळपाक जाय सर प्रोसेस हो खंय पावला कितें जाला तो स्वाती महाशय हो एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न कारण जसो आमचो दुधसागर आसा कुळ्यांत वयर त्याच पद्दती आमच्या सालसेती हांगसर गेलो केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही ज्या स्प्रिंगाचेर झऱ्याचेर खूब लोक येतात वर्सभर ते लोकांची येज आसता आनी म्हणून हो झरो जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाक जाय कारण तेज क्वायट सायजेबल क्वांटम वॉटर फ्लो सामकी बारीक उदक न्ही बरो सादारणसो पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणात उदक पडटा आनी म्हणून हो स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही तो सुदारणा करपा संबंधी नक्कीच आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट जे आसा तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लें ताजेर आन्सरी बी दिल्ले म्हायती सगळी दिल्ली आसा जवळ जवळ 5 कोटी आनीक 90,602 रुपये खर्च करून पूण ह्या हातूंत भितर मेन स्ट्रीम जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाचें नाशिल्लें आनी म्हणून जेन्ना तांचे कडेन म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की त्या टेंडरा भितर आमचे केसरवाल स्प्रिंग आसा तो ना अशें म्हणून तेन्ना तुवें सुचित केलें त्या प्रमाणे कारण सादारणशे 2 म्हयने पयलीं आमी विजीट केली थंय तर केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय ते डेव्हलप करपा संबंदी आमी एस्टिमेट करपाक सांगिल्लो आसा म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 13 कोटी रुपया खर्च जाल्लो आसा म्हणजे खर्च करपाची शक्यता आसा अजून ताका टेक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन मेळूं ना पूण बरे पद्दतीन तो स्प्रिंग डेव्हलप करचो ताका ग्रेनायटिंग वगैरे करपाक जाय आनी ग्रेनायट स्टोन्स भायल्यान सगळ्या बसोवपाक जाय आनी दुसरी एक गजाल आसा सावंत महाशय टुरिजमाच्या बरोबरच म्हणजे ज्या जाग्यार लाखोनी टुरिस्ट येतात थंय हजारांनी किंवा लाखांनी म्हटल्यार जाता त्या बरोबरच ते झऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही तें सकयल शेतोडीक मेळटा ताजे सकयल जे खुबशे शेतकारांची जमनी आसात पळय न्ही ते सगळी कसपाचें काम आसा पळय न्ही ते ह्या केसरवाल स्प्रिंगाचेर जाता आनी त्यामुळे तो उदक तो झरो सांबाळप ताचें ब्युटिफिकेशन करप आनी उदकाची स्टोरेज जे आसा पळय न्ही जमलेल्या सकयल बंधारे घालून ते लोकांकय बी ती सुविधा दिवप आनी हे पद्दतीन काम करपाक पळयता मुखार एक 2-3 म्हयन्या भितर पळयता हांव कशें आमचे फायनान्शियल जे सँक्शन मेळटा तें आनी त्या प्रमाणे टेंडर करता कितले दीस लागतले सर म्हणजे दिसपाक एक मुखार एक 2-3 म्हयने सर ऑलरेडी आमी टुरिजमाचेर ऑलरेडी 50% आमचें जें काम जाल्लें आसा फकत उरलां तें आमचें WRT सरान आतां एस्युरन्स दिल्लें आसा हांव सरा लागीं म्हाका जातले बेगीन आमची ही फायल पुट अप करची म्हणून थँक्यू सर Sri Nilesh Kabra. क्वेश्चन आमच्या कलिगान रेज केला फाउंडेशन स्टोन 23 हांव तेजेर ना उलयता तेजे सकयलो भाग जो आसा इफ सो द स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू रिज्युवेनेट द फेमस केसरवाल स्प्रिंग
जे उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला हांव इतलेंच मागता स्पीकर सर की थंय दोन आसा एक ट्युरिझम डिपार्टमेंट जागो जो GTC कडेन आसा आनी एक WRDच्या भितर थंय रॉ वॉटर पंपिंगाचे मातशे फुडें उदक जे पंप करून थंय 5 MLDचो पंप आसा फॉर PWD हे उदक यूज करता म्हाका फक्त प्रश्न आसा की हो जो सगळो हितू मागला वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक केअर कित्याक वयर जे आसा सगळे बोरवेला जाल्या सो हे रिज्युनेशन जे आता तुम्ही प्रॉमिस केला ऑनरेबल आमदाराक तितू भितर जी बोरवेला आणि सेप्टीक टँक उदक हे केसरवास स्प्रिंगेक येता हो येना कित्याक केसरवास स्प्रिंग म्हाजे भुरगेपणान म्हाका उड आसा आमी वचोन ते न्हांवताले स्पीकर सर आता जर ते न्हांवपाक गेले आमी खरंच मारता सो तुम्ही यार सगळे रिजर्वेशन करता आणि वेदर द क्वालिटी ऑफ द वॉटर विल बी गुड हेजे मातशे तुम्ही कशे इम्प्रूव करतले मातशें सांगता स्पीकर सर की तुम्ही वॉटर उतर दिला ह्या प्रश्नाचेर बाब आमचो काबराल हांणी जो विशय काडला म्हत्वाचो आसा हांव स्वता वचून ते पळोवन आयल्लो आसा 2दा वचून पळोवन आयल्लो आसा थंय आनी जे भायल्यान इंडस्ट्रियल हाजे किंवा दुसऱ्या एखादी आस्थापनाचे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही ते भायर लावन दिवपाक जाय ते थंय उदक सिपेज जावपाक जायना आनी त्या नजरेन WR डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तो इस्टिमेट करता तांचे कामाक लागिल्ले आसा आनी अशें जे भायलें उदक जे आसा पळय न्ही ते भायले भायर डायरेक्ट करपाचें आनी डायवर्शन करपाचें आनी दुसरे कडेन स्टोर करून सप्लाय करपाचें मेन जो स्ट्रीम आसा त्या स्ट्रिमा भितर कसले प्रकार सिपेज येवपाक जायना सोर्स बंद जावपाचो येस ते कशें हाडायतले तुमी सोर्स बंद जावपाचो ग्राउंड वॉटर ना वेस्ट वॉटर जे आहा ते ग्राउंड वॉटराच्यान पर्क्युलेट जाता न्ही जमनींत ते हाडायतले कशे तुमी ना ते त्या संबंधी ताजेर उपाय पळयता कितें करपाक जाता म्हणटा तो सोर्स बंद कारण म्हाका ते हे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही खंयच्या आस्थापनाचे आसूं मागीर ते सिपेज जावपाक जायना हय आनी इवन थंय बोरवेल आसात पळय न्ही थंयच अशें म्हणून न्ही म्हणजे बोरवेल स्पीकर सर बाब काबरालान सांगला ते सामकें करेक्ट बोरवेल भरमसाट आहा आनी उदक जे केसरवाड्याचें येता तातूंत आगाक म्हळ्यार खरबता इन्फेक्ट जाता मनीस म्हणून ते तुमी कशें करूंक म्हणून तर ताजेर कितें उपाय करपाक जाय पळय न्ही मुखाल्ले 2-4 म्हयन्या भितर उपाय करूंक पळयता ना उपाय कसो उपाय आसा ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड उपाय आसा एक मिनिट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी ते टेस्ट करपाक लायता उदक ताजें एक्झामिनेशन करपाक लायता जे उत्तर दिला तितून स्पीकर सर थंय IDCचो प्लॉट वेगळे वेगळे दिल्ले आसा थंय बारीक जे युनिट आसा तेंकडे ETP ना आता ते हेजार्डस वेस्ट तो कसलो वेस्ट हांव तेजें कांय उलयना स्पीकर सर नाल्यार आनी खंय पावतले पूण तितू भितर जे इवन सोकपीटाचें उदक जिरता कित्याक वयर आसल्या कारणान ते जिरून येता सो म्हजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर तुका जर केसरवाल जे उदक जे पयलीं भशेन जर बिफोर कमिंग ऑफ इंडस्ट्री जर आमी यूज करपाक जाय जाल्यार थंय STP जे टॉयलेट आनी बाकीचे कनेक्ट करपाक जाय आनी ETP जे बारीक वर्कशॉपां आसा कित्याक व्हडल्या प्लांटाक ते ETP कोसकुपान येता बाकीचे येना स्पीकर सर सो ह्यो डेडिकेटेड लायन तुम्ही घातले आणि हे करून जर फुडें वयतले जरी ते उदक ते इतले पयशे केसरवाल तुम्ही मोडटा पळय ते यूज जातले स्पीकर सर ना जाल्यार फक्त केसरवाल पण ना उरतले वाल वयतले स्पीकर सर सो हेजेर तुम्ही लक्ष घालचे विथ IDC ऑनरेबल CMनूय तिचे लक्ष घालचे म्हणजे ETP WRD can't do it. ऑनरेबल CM ताका लागून ऑनरेबल CM सगळे पळोवंक शकता WRD पळोवंक शकना ऑनरेबल CM सगळे मिनिस्टर येता न्ही तेजे वांगडा सो तेजे खातीर ETP STP आनी हे सगळे घालून जर तुम्ही हो प्रोविजन केलो आख्या वेर्ना इंडस्ट्रियल सिटीन जाल्यार उदक हे खरंच बरेंच जावपाचें बंद जातलें स्पीकर सर ठीक आहे सर फाटल्या एक थोड्या दिसा पयलीं मिटींग घेतलेली तेन्ना आमी कंपल्सरी जेणी ETP यूज करपाक जाय पळय ज्या इंडस्ट्रीन तेणी कंपल्सरी ETP लावपाकूच जाय हे ताका कंपल्सरी केलां आनी जेणी लावंक ना आसत ओके किंवा तेजो इवन दो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला की तो कंटिन्युअसली मॉनिटरूय करप तेजो ETP लायलोच म्हणून जायना तो ETP चलता काय ना हे पळोवपाक जाय त्या खातीर अशा पद्दतीचे ग्रावंड वॉटर सिपेज पोना जावन जिरप हे बंद करपाक जाय हे करपाचें काम हांव म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लायता आनी पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान जितक्यो आसा पळय न्ही ताका कंपल्सरी ETP सजेस्ट केलो तेजो ETP रन जाता काय ना तो आनी जर ल्हान इंडस्ट्रीक ETP जायना न्ही कसो घालतो येस नेक्स्ट आमी एक कॉमन ETP घालपाची फॅसिलिटी करू शकता IDCच्या आमचो प्रपोजल आसा नेक्स्ट क्वेश्चन आमचो प्रपोजल म्हणून केला कॉमन ETP खातीर permitted to ask question 5A. 5A. Speaker sir, answer as per competition. Speaker sir, recommencement of mining operations in the state of Goa. Speaker sir, this is a very sensitive issue because implications on the state as well as आमगे गोंयकारांचे जाला
आनी म्हाका दिसता मुद्दम गुडास कोता मायनींग स्कॅम 35,000 कोटी म्हणून आमगे सरकार काँग्रेसाचो पडो हें पयलें उगडास केला बट आत तरी चोयल्या जेन्ना वेन आय आस्क्ड government whether the government intends to recommence mining operations go up and what is the time frame proposed जाल्यार म्हाका दिसता आन्सर हो दुसरोच मेळा स्पीकर तुमी एलिक्यू जो आन्सर मेळा म्हाका तरी दिसता 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडलें सी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मायनींग नॉट इलिगल मायनींग मुद्दो म्हाका क्लियरिटी येता वॉट इज सस्टेनेबल मायनींग वी आर फॉर दॅट आनी 2012 जेन्ना काँग्रेसा सरकार आशिल्लो 88 मायनींग लिजीस वर एक्टीव आनी आफ्टर दॅट म्हाका सरकार म्हाका लोकां आज कोता हलकोतून फोटो येत आहा तितूंतले खाली आज पर्यंत 12 मायनींग ब्लॉक्स हे तुमी ऑपरेशन केले आनी आउट ऑफ दॅट 3 म्हाका स्वता सावता आहाय सो वाय इज दिस डिफरन्स तुमी 12 8 फिन्या केले आनी 3च समस्या सावताय एंड यू गिव मी अ क्लियर कट आन्सर what is the time frame proposed to सरकार सगळे तुकडे honorable chief when you propose to start sustainable mining स्पीकर सर आम्ही सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑप्शन रूल 2015 आम्ही आतापर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकर सर 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पयली स्पीकर सर ताचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 महिन्या भितर जातले आणि बाकीचे थोड्योश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले अप्रुवल ऑफ द मायनिंग IBPM प्लॅन आसतलो किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले ग्राउंड वॉटर ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतापर्यंत जवळपास 3 मायनिंग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले 3 जणांची फक्त 2 जणांची परमिशन जी आहा ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOE फाक लागता स्पीकर सर ताज्याच बरोबर आमी तो जे सांगता आमकां कोणाक फटोवपाचें ना म्हणून तर आमी ई ऑक्शन जे आशिल्ले हे सुरू करून म्हणजे तेंय बी हेजो मायनिंगाचोच पार्ट ई ऑक्शन कंटिन्युअसली 29th ई ऑक्शन पर्यंत कंटिन्युअसली केले आणि लोकांक जितकें काम मेळूं शकता तितकें काम मेळ्ळें स्पीकर सर आमी डंप पॉलिसी क्लियर केली आणि डंप पॉलिसी क्लियर करता आसतना तातूंतल्यान प्रायवेट ओनरांक जांकां डंप दिवपाक मेळटा बिकॉज आमी पळयता की जाता तितके बेगीन मायनिंग एक्टिविटी सुरू जावपाची गरज आसा म्हणून हातूंतल्यान स्पीकर सर आमी जवळपास आतां पर्यंत 3 वा 4 कोणी तरी मायन ओनरांनी जेंच्यांनी मागला तांकां परमिशन दिवपाची प्रोसेस कंप्लीट जाय दिल्या आणि ती बी आतां कंप्लीट जाली जाल्यार ऑक्टोबरांतल्यान ते जे आहा मायनिंग डंप हे सुरवात जातले स्पीकर सर हाज्या पलीकडे आमी जे म्हणटा की मायनिंग डंप ऑक्शन वीच इज ऑन द गव्हर्मेंट म्हणजे आयदर प्रायवेट लँड जरी असले आसत जाल्यार इट इज एन अनआयडेंटिफाईड किंवा गव्हर्मेंटात लँड आसतले हे गव्हर्मेंटाचे डंप आसा आणि गव्हर्मेंट डंप हे आमी ऑक्शन करता जेणे करून हे सगळे जर आमी ऑक्शन केले जाल्यार म्हाका खात्री आहा स्पीकर सर की ज्या पद्दतीन ऑक्टोबराच्या उपरांत म्हणजे स्मूथ रित्या मायनिंग जे सुरू जावपाक जाय पळय ते जातले ताजो एकूच प्रश्न जो उरलो तोय सांगता आमी नॉर्थ आणि साऊथ हांवें तरी खंयसर बायफर्केशन करूंक ना केन्ना सावथांतल्यो बऱ्योचश्यो मायनी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फॉरेस्ट एरियेंत पडटा आणि फॉरेस्ट एरियेंत पडल्या कारणान म्हणजे ताका वेरियस प्रॉब्लेम्स आसा खंयचें ऑप्शन करूंक मेळटलें आनी ना ती आतां आमचो चवथो NIT जो आहा पळय न्ही तो येतलो भितरले उरलेले बी 4 ब्लॉक जे आहा पळय न्ही ते आमी ऑप्शन करता रोखडोच म्हणजे ह्या दिसांनी म्हाका दिसता 15 दिसाच्या भितर तोय आमी ऑप्शन करता जेणे करून सावथांतले भितर मेजर 2 ब्लॉक आसा ते सुरू जातले जेणे सावथांतले ट्रक ओनर्स हांकांय बी जे आसा पळय न्ही वेवस्थीत रित्या काम मेळटलें त्या खातीर सरकार मायनिंगाच्या बाबतीत सिरियस आसा सरकारान मायनिंगाच्या बाबतीत पयलीं पासून डे 1 पासून कारण म्हाकाय खबर आसा कारण मायनिंग भागातल्या लोकांक कितलो त्रास जाता हो हांवूय जाणा म्हणून डे 1च्यान हांव जे दिसाच्यान चीफ मिनिस्टर जाला ते दिसाच्यान मायनिंग सिरियसली सुरू करपा खातीर कंटिन्युअसली जे आहा पळय मिटिंगूय घेत आसा आनी कंटिन्युअसली स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा फोटयना म्हूण म्हाका पयलीं परस हो कितें फोटोन म्हाका 35,000 कोटी म्हणटालो CAG रिपोर्टाचे ते 3.5 कोटीलोच दाखयलें आनी 3.5 कोटी रिकवर करपा हांकां अजून जायना 170-80 कोटी अजून रिकवर करपा लोकांगे पावर मिनिस्टर ते हजाराले बिल अजून रिकवर
स्पीकर सर, आम्ही कमिटी घालूनय बी ज्यांच्या कडल्यान पैसे रिकवर करपाक जाय असले ते आम्ही सीएची कमिटी घातली, त्यांच्या कडल्यान पैसे रिकवर केल्या. उरलेल्यांचे थोडे 12 वर्ष वयता, एक किती वर्ष स्पीकर सर, 350 कोटी, अजून 35,000 crores all it said. amount It is pending come down to आम्ही जितक्या 350 जणांची crores. रिकव्हरी करप आता त्यांचा मॅक्झिमम रिकव्हरी केला. थोड्या जणांची जी रिकव्हरी उरल्या ती More than 50% recovery is pending. वी आर सिरियस अबाउट इट. टेक्निकल ग्राउंडाचे जे पण उरयल्ले ते ऑपोजिशन लीडर प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. श्री जिरोवर्सी रुजा फर्नांडीस. Because fear and anxiety in the minds of the people of Chimbel village due to a vicious attack by a dog on a minor child in Indranagar. Speaker sir, एका 9 वर्साच्या भुरग्याक एका पिटबुल सुण्यान इंद्रानगरान घास मारलो. ते भुरगे हॉस्पिटलान आहा. तेका हांव खबरेक गेल्लो. तेका 3-4 कोडे घास मारलेल्या. तेज्या जांगडाक घास मारल्या, तेज्या फाटल्यान फुडल्यान घास मारलेल्या आनी हे माझे सिरियस एपार जावन आसा. दोतोरान तेका काल इंजेक्शन दिवन घरा धाडले. मात दोतोराक सांगला हांवें तेका थिंगा दोतचें म्हणून. जाला कितें स्पीकर सर, व्हडले केसी आनी ते मायनराचे जेन्ना आसता तसल्या पेशंटांक म्हाजे हिसपान एटलिस्ट 3rd डोस जाय सो तांकां दवरूंक जाय. कित्याक केन्नाय सुण्यांक रॅबीज आसूंक शकता आनी ते भुरगे म्हणून कितें लायफ तेजें डेंजरान जावंक शकता. तेका लागून तेका 3 दीस तरी तेका थिंगा दवरूंकूच जाय. आनी व्हडली सुणी जी पिटबुल बावशी आहा ती अशी कंजेस्टेड एरियान आसूंक दवरूंक एलाव करूंक उपकारना. कित्याक कंजेस्टेड एरियान इंद्रानगरच्या भाशेन जाता कितें, ती धाकटल्या रुमान तो तांकां दवरली जाल्यार ती वायट जाता. आनी वायट जालें म्हणटकूच कितें आसता, आनी एक पाट एका मनशाक घास मारलो जाल्यार त्याच मनशाक ती बोगर घास मारता. कित्याक हें घडोवप उपकारना आनी हेजेर चडांत चड प्रिकॉशन घेवंक जाय. आनी ह्या चेडवाक तर कितें सिरियस जालेलें जावं ते मरोंक शकताले, कितें जावंक शकतालें आनी माय पायक मागीर तो उणो जाता. आनी ह्या ओनराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. कित्याक व्हडले सुणे व्हडले तरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. अशें करप हें सारकें न्हू स्पीकर सर. तेका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें सिरियस घेवचें. थँक्यू स्पीकर सर. शंकर बामणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious concern with regards to lack of doctor on weekends at Chikalim Sub-District Hospital. During last Sunday, the hospital witnessed long queue as the patient from 3 constituencies, that is Murmagua, Vasco and Dabolim, had to wait for a long hour for treatment as there was only one doctor attending the patient. The patient included the old and children suffering from viral infection with high fever had a very tough time to get themselves checked by the doctor. Being a Sunday and no private clinics open, people had no other option but to visit the Chikalim Sub-District Hospital. It is now routine that on weekends and on holidays, there are no proper doctors and other medical staff at the hospital, putting the patient to hardship and pain. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हांव फक्त मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें थंयसर आमकां डॉक्टर प्रोवायड करचे म्हणून. सॅटिस्फाय. Fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी वडयलें एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर, ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशन आयली. 1,500 एप्लिकेशन येवन आज आता 9 महिने जावन गेले, ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर, हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनीच जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आमी होच इश्यू
हांव म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर जी तारुणकर. मेळना जालें अरे सांगू न्ही मरे ताका जी तारुणकर. स्पीकर सर खंयचे राव अरे मंत्र्यान सांगूंक जाय स्पीकर सर गरज ना कितें Speaker सांगला sir. हांव इश्यू करतलो Speaker sir, the हांव attention- म्हणटलो पोस्ट विकल्या म्हणून ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड आहा अजून झिरो आर मेन्शन म्हटला पण झिरो आर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता नोटेड करलें कितें हांव नोटेड नोटेड करता आनी कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली नाही ताका ना, आता मुख्यमंत्री आयला स्पीकर सर एक मिनिट माझ्या zero मुख्यमंत्री वर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक अप्लाय केले 2024 ऑक्टोबरान ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो आता मेरेन ते सगळ्याकडे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि हांगाच भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग कॉर्पोरेशन वेगळो Speaker sir, staff selection commission is for the government department, not for the urban local bodies. It is for the government department. लोकल बॉडीजांक लागला सो दॅट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना एक गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युन्सिपालिटीचें ना स्पीकर सर हो इशू हांव हो इशू घेतलो डिमांडाक हांव काडटलो तुम्ही कशे पोस्ट विकतात कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात तो हांव दाखयतलो discussion हांव चालू आहे. दाखयतलो स्पीकर सर डिस्कशन Speaker sir. डिमांड्स आहा तेन्ना त्यांना काढ बरं. Speaker sir, काडटलो Yes. the attention of the house is drawn to the Vijay Rawre. सांगायचं वाद. The attention of the house is drawn to the comprehensive plan for fishermen as mandated in the CRZ notification is not yet completed. The notified comprehensive plan will help to protect the houses of the fishermen as well as the net mending sheds and their livelihood. It will also permit constructions. It will also permit construction of houses for fishermen in coastal areas between 100 meters to 200 meters from high tide line. I urge the government to complete the process before 15th August. Because sir, only वास्को उरला बाकी एंटायर गोंयान जाला हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक बेगिनात बेगीन युअर रिपोर्ट रेडी करचो दिनेश कापरा नेक्स्ट आयकोकूच ना Public safety concerns due to unsafe road condition caused by trenching for underground cabling from Tilomal to Sange Road, Speaker sir. Speaker sir, हा फक्त इथं हे कितें जालें Speaker sir? हा फक्त नजरेक हाडटा कित्याक रस्तो आसलो 6 मिटर 7 मिटर आनी तेका व्हायट लायन आशिल्ली व्हायट लायनीचे लेफ्टाक वचपाक आनी हे सायडीन येवपाक लेफ्टाक आता वचपाक रस्तोच ना स्पीकर सर आता तो इलायशे 3 मिटर रस्त्यार दोन्ही गाडी वयता आणि ते इलेक्शन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर पळोवनूच गेलो ना स्पीकर सर हांव फक्त ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक आनी मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता की हांवें पत्र बरयलें हांवें सगळ्यो गोश्टी केल्यो पूण आज पासून तो रस्त्याक परतून हांव म्हणना डांबर घाल म्हणना स्पीकर सर म्हजें म्हणणें की एटलीस्ट रियल स्टेट म्हणजे रोलर घालून तेजेर रबर घालपाक जाय तो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो ना स्पीकर सर आमी मागीर काम हाडयलें म्हणून अशें म्हाका मिनिस्टर सांगपाचें ना स्पीकर सर Speaker sir, निलेश बाब स्वतः मंत्री आशिल्लो ताका खबर आहा म्हणल्यार हांव बेगिनात करूंक लायता तेजें कितें आसलें तें. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, as Goa's 61 days monsoon fishing ban concludes at midnight on July 31st, I rise to highlight the urgent need for readiness at Kulbana Jetty, Goa's largest mechanized fishing hub, with over 300 plus vessels and nearly 4,500 migrant workers depending on the site. The upcoming season must begin with safety, dignity and efficiency. Last year's cholera and dengue outbreak exposed grave sanitation lapses, while the long-delayed 50-seater toilet block is finally nearing completion. Other critical gaps remains stagnant water, poor waste disposal, and proposed training wall at the river Sal mouth remains stalled due to pending environmental clearance. I urge the Fisheries Department to act swiftly and transparently by conducting final inspection before August 1st, operationalizing the new toilet block and eco toilets, restoring navigation safety at the river Sal mouth, conducting with Health and Labour Department for migrant workers' welfare. Let us not wait for another outbreak or protest. The fishing community has shown resilience. Now it is a time of responsive governance. Their labor sustain our coastal economy and our duty is to ensure their safety and dignity. Yes, श्री क्रूज कृष्णा साळकर. एकच पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्र्यान आत्ता म्हाका सांगला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान
लोकल बॉडी येता म्हणून हांगा म्हाका क्लियर मेळटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन in Goa handles recruitments of various subordinate services and posts within the state government, including local bodies. Yes. So म्हाका आत्ता ताजी फोट मारली इतले देवाच्या मनशा खातीर फोटो Yes, मारनाका हे क्लियर कर दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर यू हैव टू करेक्ट and staff selection commissioner assurance दिवपा जाय Mention ही करता फोट sir. मारिल्ली आहा आत्ता हांवें धरला सारको जितो Because sir, Krishna Thakur. sir, fear and anxiety in the minds of parents, students and teachers due to चॅक ग्रॉक म्हणून आहा पळय इलॉन मस्क ताणें इतलें हाडला पळय सांग न्ही मरे ग्रॉक गोज रॉंग म्हणून तूं तशें न्ही तें हांव तुका फुडें कॉपी काडून दाखयता ग्रॉक फुडें गेल्यार आनी मेळटा ग्रॉक 4 आयला आतां पळयता ऑफिशियल हेजेर ना. Yes. ना 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 Krishna Thakur. because sir, fear and anxiety in the minds of parents, students and teachers due to the dilapidated condition of government high school main Vasco and government higher secondary school Baina. These school buildings are severely dilapidated, posing grave danger to the lives of students and teachers. Repairs have not been taken up in spite of all due processes being complete. Students have been shifted to different schools, causing them much inconvenience. Requesting Honorable CM to intervene so that these repairs can be carried out immediately. CM तुमच्याच इंटरव्हेन्शनान हे सगळें जाल्लें म्हणजे प्रोसेस कंप्लीट जाला पूण अजून ताचे रिपेर वर्क स्टार्ट जायना दोनूय स्कुलान हे जाला सो मातशें तुमी परत एकदां इंटरव्यू बिकॉज पब्लीक PWD डिपार्टमेंटाक आतां सांगता करपाक. Sri Anthony Costa. Speaker sir, attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Bori Bridge. There is a growing fear among commuters that the entire bridge trembles whenever heavy vehicles pass over it, particularly since the road passing through the Venna industrial estate leads directly onto the Bori Bridge. I urge the government to take immediate action and address the issue before any untoward incident occurs. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगता कित्याक लॉट ऑफ माय स्टाफ कम्स फ्रॉम शिरोडा बोरी आमगे लॉन्ड्री आहा तो बाप सुभाषात निलेश म्हणलो तो सदां म्हाका सांगता सर मातशें एसएमडी काड म्हूण तूं तरी क्रॉस जातासून चोयलें न्हू स्पीकर सर ना ना मातशें चीफ स्पीकर सर हांवें पळयला बोरी हाल सारकी आनी बोरी ब्रीज हालता स्पीकर सर बोरी ब्रिजाचें लँड एक्विजिशन सुरू आहा खरें म्हणजे आमी जेन्ना काडलेलें नोटिफिकेशन तेन्ना जर ताका प्रॉब्लेम येवंक नासलो जाल्यार इतक्यान तें कामूय सुरू जातलें आसलें वेरियस लोकांनी एजिटेशन्स आनी हे ते केले बट आमी ऑलमोस्ट अलाइनमेंट फायनल केलें. My question is that is it safe you give us assurance it is safe ताजी स्टेबिलिटी ऑलरेडी लोक चेक केल्या. चलो न्ही तूं उबराव जाल्यार हालता स्पीकर सर ब्रीज सारकी हालता तूं स्टेबिलिटी चेक केल्या. Sri Vanji Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of general public due to the lack of street lighting on the newly constructed Benaulim-Navalim bridge, despite being a crucial link connecting the two constituencies and witnessing regular vehicular and pedestrian movement, the bridge remains poorly non-illuminated, posing a serious risk of public safety, especially during the night. The absence of improper lighting has led to multiple complaints from local residents and commuters. I urge the concerned authorities to take immediate steps to install functional and energy efficient street lights. Because PWD roads आणि electricity department PWD roads and electricity department handover करपा जाय. Yes. Handing over मातशें करे हिंगा assurance दियाय. Lighting problem my knowledge Zero hour. this comes under maintenance period. Yeah. And maintenance period complete झाल्याबरोबर तो handover जातो. I think CM sir, you need to give me some assurance. real amount- PWD department has to hand over to him. Yes. PWD department needs to hand over these lights to the electricity department. मागीर ते करतले. Yes. Department PWD handing over करता. Yes. It comes Because at the attention of this house Handing is over drawn to the issue of librarians on a contractual basis contributing to the government aided secondary schools. These librarians have no job security as the continuation of the contract for the subsequent year is unassured, and they are totally at the mercy of the management, with payments being irregular. Under the scheme to sanction librarians to government and government aided secondary schools have appointed librarians on a minimal consolidated salary of rupees 14,000 per month. Their appointment is for 10 months on a contract basis from June to March every year, which has been in place since 2016.
As of now, there are around 130 such youths appointed to the post of librarian on a contract basis across Goa. Manya Chief Minister, tuyen heje dakhil geje. It's a very serious thing. They have, you please give me an assurance. They came and they met you also that you will look into matter much sang much. Yes. Look into it. Tenka नोटेड स्पीकर सर, आतापर्यंत अशा वर्करांचो प्रश्न हो माझ्याच सरकारान सोडोवपाक नाही घेतला. कोर मरे. फाटल्या 20 वर्सां जे डेली वेजीसचेर असले तांकां आमी न्याय मेळोवन दिला. 20 वर्सां टेम्पररी स्टेटस दिला. अशे वेरियस आसा आमी दिता, सुरू आसा. श्री विनेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the dangerous condition of two key road stretch in Bardesh Taluka. The NH from Girim Junction to Atal Setu in Porvorim and the Saligaon Circle to Pilan Industrial State Roads. The newly carpeted NH stretch has already deteriorated with the monsoons, filled with potholes and posing a serious threat to commuters. Similarly, the Saligaon-Pilan road remains unsafe despite repeated patchwork, with accident being reported. I urge the government to urgently repair both roads and investigate the poor quality of work before any fatality occurs. Speaker sir, वो जो stretch आसा, वो गेल्लो आसा, carpet गेल्लो आसा. स्पीकर सर, हांव चेक करपाक लायता. Contractor सांगा तो आख्खो carpet गेला. करता सांगता. Attention of the House is drawn as regards minds of farmers from Sholi Manna that the existing sluice gate Manas near St. Anthony Church at Manna is in a very bad condition. The steps the government has taken in this regard. दोरयाचे ते माणस सारखे बॅड हा सर. ते दोरयाचे उदक गेल्यार आमचे सगळे शेतकाराची शेतां पिड्यार जातली. प्लीज लुक इनटू इट. येस. श्री मायकल नॉन एब्सेंस. श्री प्रवीण शेट. दोगूय ना. प्रवीण शेट आसा. Attention of the House is that government has leased out land to Chogule Company at Poira Shirgaon village, wherein the company interested in extracting mine ore and simultaneously constructed some buildings as well as allotment of the playground. Recently, the company erected fencing around its leased out property. However, there is a fear and anxiety in the minds of youth and sports personnel of village Poira and nearby that in future the company may erect a fencing around a playground, and therefore youth and sports personnel will be denied with sports activity and other sports events presently utilized for the said purpose. Some dangerous trees in the said lease out property are leaning on the public road, dwelling houses and commercial units, and therefore the trees have to be cut well in advance by the said company to avoid future eventualities. Yes. The steps government will take to see that the playground will be given free access to the youth sports personnel of Poira village or nearby, and see that the dangerous leaning trees will be cut before any tragedy takes place. Yes. स्पीकर सर, हांव DMG इन्स्ट्रक्शन दिता ते कंपनी कडेन उलोवन करून घ्या. पेपर्स रिले कायदा मंत्री. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against name of the law minister in the today's list of business. Calling attention, Sri Shankar Bamunkar. Speaker sir, attention of the House is drawn to the growing concern of the people regarding the activities of recruitment agency in the state of Goa, particularly those involved in facilitating overseas employment for our citizens. There has been an alarming increase in report of some agency taking advantage of the desperation of our youth and job seeker. These agencies are alleged engaged in unethical practice, including charging exorbitant fees, providing misleading information about job offers, and failing to fulfill the contractual agreement with the worker. As a result, many Goans have found themselves stranded in foreign countries with no support or means of return. Additionally, there is a lack of transparency and proper regulation in this sector. The recruitment process is often not well documented, leaving individuals vulnerable to exploitation and legal complication abroad. It is crucial that we ensure that our people are
safeguarded from such exploitation and that proper channels are in place to monitor and regulate this agency. The step government intend to take in this regard. Speaker, sir, the registration and investigation of cases. The protector of the immigrant of the Goa falls under the purview of the protector of general immigrant in a Ministry of External Affairs. The PO is responsible for the granting the immigration clearance to the individual employment under Immigration Act 1983. Also, the Ministry of the Labour and Employment handle the international workers issue and public grievances related to the overseas employment. Since year 2022 to 2025, up to 3/6/2025, Goa Police has registered 15 criminal cases under the Indian Penal Code and Immigration Act 1963 against the unlisted recruitment agencies, agent and 15 accused persons have been arrested and details as under. हांवें डिटेल्स सगळे त्या कॉलमान दिला, तुम्ही तिथे पळयला. 22 दोग जाणांचेर रजिस्टर केली, 23 3 जाणांचेर केली, 24 4 जाणांचेर केली आणि 25 6 जाणांचेर केली. आणि तशेंच त्या तितक्याय लोकांक आमी अरेस्टूय केले. तांच्यो पेंडिंग केसीस आणि ट्रायल एंड अंडर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ओके, स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू मॉनिटर एंड रेग्युलेट these agencies. The publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents, companies, in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such recruiting agent or companies. Also, the awareness program was conducted to all the SDPOs and in charges of the police station in Goa, wherein the official of the protector of the immigrants delivered a talk on the issue related to the overseas employment by unregistered recruiting agents. Weekly police public meetings were held every police station for guiding the public and making them aware of such fraudulent recruiting agents or companies. Coordination with POA. Monthly report of these cases registered related to overseas recruitment frauds are sent to the Superintendent of Police Special Branch, and who is appointed as focal point to coordinate between the officer of the protector of the immigrants, the Ministry of External Affairs of Government of India, in Kormangala, Bangalore and 95 Karnataka. Verification of the unregistered agencies. During the course of the investigation of such cases, investigating officers sends information to POE for verification regarding the recruiting agencies and for only violating actions be taken as per the provision of law. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. Speaker sir, ताच्या बरोबर हांव लिस्टूय दिता ज्यो एजन्सीज गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलूनय व्हरता. हेंय लिस्ट हांव शेअर करता जेणे करून तुमकां कळपाक जाय. Speaker sir, because of calling attention हांवें हाडलेले आसा. स्पीकर सर, कित्याक हो विशय जो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा आनी आयज जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आनी आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेज्या लागून ते स्टेप्स घेता आनी भायर वयपाचो प्रयत्न करता. आनी जे हे एजन्सीज आसा ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो, आमी तुमकां फ्री एकोमोडेशन दितले, विजा सपोर्ट करतले, आनी भुरगे हे यंग भुरगे हांकां कांय कळना, चड तरी ज्ञान नासल्या कारणान हे मिसगायड जाता, मिसलेड जाता आनी हे ते एजंटाच्या भितर फसता. आनी जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता, डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता, हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून. हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा कित्याक हे खुबशे गोंया आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा.
माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस झाल्या आणि ह्यो ज्यो केसीस US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आणि तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया आणि एकदा विजा त्यांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता. हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नांवां म्हाजे कडेन आसा. हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी, पणजेवूय आसा एजन्सी, परवरीय आसा एजन्सी आणि मडगांवूय आसा जे आमचे भुरगे एजन्सीच्या थ्रू गेल्ले आसा एजंटाच्या थ्रू जाल्ले. हांव फक्त ती नांवां आसा ती हांव ऑनरेबल CM सरा कडेन प्लेस करता कित्याक हांव तेंची नांवां हांगा हावसान घेयना. त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांची नांवां जे 38 भुरगे आसा कोण हे सफर जाला तेंच्यो तुमकां सांगपाक सोदता हांव. स्पीकर सर तेंचे जेन्ना विजा जाल्या उपरांत जाल्यार फर्स्ट तांकां कितें करता ते जे आसा ते आमचे गोंयसून व्हरता मुंबय, मुंबयसून तांकां व्हरता टर्की, टर्कीसून तांकां व्हरता मेक्सिको आणि मेक्सिकोसून तांकां व्हरता तिजुयाना बॉर्डर. सो ही बॉर्डरीचेर व्हरता आणि ह्या बॉर्डरीचेर गेल्या उपरांत तांकां ती बॉर्डर आसा ती क्रॉस करपाक लायता USA वयपाक. आणि जेन्ना ही बॉर्डर क्रॉस करतना ताका ह्या बॉर्डरीक थंयसर वर्ड दिल्लो आसा तेंच्या लँग्वेजी प्रमाणे डॉंकी रूट म्हणून. सो ह्या रुटांसून तांकां व्हरता थंयसर स्पीकर सर आणि थंयसर गेल्या उपरांत बॉर्डर क्रॉस करतना तांकां एवरी टायम पुलीस धरता. पुलीस धरल्या उपरांत तांकां तेंच्या कॅम्पान डिपोर्ट करता. स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दाम सांगता ही केसीस तुमकां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सांगता एक रियली हा इतले म्हाका मनाक वायट दिसता कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन असले ह्या भुरग्यांनी हालत काय केल्लेली आसा. आम्ही फाटल्या दिसांनी आयकलेली 2 केसीस फेब्रुवारीन जी जाला ती सारजोराची जाल्लेली फ्रॉम US ते डिपोर्ट झाले. त्याच प्रमाणे फेब्रुवारीन 2 यूथ फ्रॉम वेर्ना आणि 1 फ्रॉम केपें तेच्या उपरांत मार्चान यूथ फ्रॉम शिरोडा ही सगळी नांवां आसा ती हांव सगळे घेयना. हांव फक्त म्हाजी केस सांगता. जो भुरगो थंयसून येयला अशे म्हाजे भुरगे जे डिपोर्ट जावन आतां गोंयान येयलेले अशे 5 भुरगे आसा हे USाक गेल्लेले आणि जेन्ना ते थंयसर गेल्या उपरांत जेन्ना तांकां हे इश्यूज कळ्ळे थंयसर तेका थंयसर फॉल्स प्रॉमिस करून तेका जेन्ना थंयसर व्हेलो आणि तेका थंयसर अरेस्ट केलो. तेका अरेस्ट केल्या उपरांत आणि ह्या भुरग्याचें नांव आसा हांगा हांव तेका तुमचे तेच्या फुडें तेचें नांव सांगना हांव पर्सनली CM सराक दितलो. तो जेन्ना म्हाका मेळपाक म्हाज्या ऑफिसान येयलो बायलेक दोनी धाकटी 2 भुरगीं आसा घेवन येयलो आणि तेणें म्हाका रडोन दुखांनी तेणें सांगलें तेजी बायल म्हणपाक लागली आमकां खबर सुद्दां ना तो जितो आसा काय तो मेलो काय म्हणून. आयज अशी परिस्थिती जाल्या हे एजंट आसा पळय हे सगळो हो इश्यू करपाक लागलेले आसा आणि जेन्ना तांकां बॉर्डरीचेर व्हरता आणि त्या बॉर्डरीसून तांकां 12 वरां 15 वरां 24 वरां तांकां चलात व्हरता ब्रिज ह्या वरसून क्रॉस करून व्हरता हे सगळे ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलेले आसा. आणि जेन्ना ताका थंयसर अरेस्ट केलो जाल्यार ताका कॅम्पान घातलो मिसिसिपी कॅम्प म्हणून थंयसर ताका घातलो. ताका 4 म्हयने त्या कॅम्पान दवरले. हे एजंटा कडेन हेजी बायल एजंटा कडेन वयता तो कांयच तेजी वासपूस करना. थंयसून ताका काडलो आणि परत शिफ्ट केलो लुसियाना कॅम्पान घातलो 5 म्हयन्यांक लागून. टोटल 9 म्हयने स्पीकर सर तेणें थंयसर हालत काडली. ताका जेवण ना ताका उदक ना एक फोन कॉल करूंक शकना तो घरा कडेन सांगपाक की बाबा आपूण जितो आसा म्हणून. आयज अशी यांची परिस्थिती जाली आणि जेन्ना तो कसो तरी मॅनेज करून तो आता डिपोर्ट जालो जेन्ना तेंच्या कंट्रीसून ताका डिपोर्ट केलो USानसून इंडियाक डिपोर्ट केलो आणि तो गोंयान पावलो आणि गोंयान पावल्या उपरांत जी तेणें म्हाका सगळे आपली स्टोरी सांगली तेणें 16 लाख रुपया दिल्लेले 16 लाख तेणें तो परवरीचो एजंट आसा ताका 16 लाख रुपया दिल्लेले आसा तेणें आणि तेणें ते पयशे आसा ते आपले मेहनतीचे पयशे लोकां कडसून हेल्प घेतलेलो इंट्रस्टानसून पयशे घेतलेले हे पयशे घेतलेले आसा हेणें. आणि आता जेन्ना तो एजंटा कडेन गेलो जेका तेणें धाडलेलो येयल्या उपरांत तो एजंटाक मेळपाक गेलो कित्याक तुवें आपल्याक धाडलेलो आपूण थंयसर 9 म्हयने जालो जेलीन रावन येयलो आणि 9 म्हयने जेलीन रावल्या उपरांत जे 16 लाख आपले तुका दिला ते आपले रिटर्न दी. स्पीकर सर एकूच मिनटान घेता आयज पर्यंत ताका 1 रुपया दिल्लो ना हे एजंटान. आयज 16 लाख रुपयाचो तो एजंट ताका फटयला. हे असले एजन्सी जी आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता ताका बेगीनच्या बेगीन ताका असोच आनी एक केस आसा ताका
ते पेपर दिवचे म्हाका तेणी Yes. आता का आताच उकलूंक लायता कोण Yes, तो yes. तसं मुद्दाम हांव सांगता हे व्हडले एक रॅकेट चल्ला हे फक्त म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे न्हू सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसतले तेच्या लागून हांव मागता कितें हे जे पयशे मेकिंगाचे रॅकेट चल्ला पळय Yes, ताका okay. खंय तरी धरपाची गरज आसता आनी एकूच लास्ट सजेशन करता स्पीकर सर एकूच लास्ट की आमच्या गव्हर्नमेंटान खंय तरी एक ग्रीव्हन्सीस रिड्युसल मेकॅनिझम एक सेट करपाची गरज आसता असले जे केसीस आसा तांकां खंय ठीक सर आम्ही सांगले फक्त 9 एजन्सी आसात लोक जे आहा पळय न्ही कोणूय भायर व्हरता म्हणटा कितले पयशे दिता कोणाय घरा वयता हेजे प्रकार आहा पळय, हो बंद करपाक जाय खंय तरी म्हणून म्हाका दिसता 10 मिनिटं वाडयता आनी विषय एक लक्षात दवरात हांगा नांव खूब आयलें आसा कालचे एकंदर जो विशय आमी पळयला कितलें लेट जालें तें हांव 20 मिनटां वर तें कॉलिंग अटेंशन चलोवचो ना कित्याक नेक्स्ट नो विजय सरदेसाय फुडें आता 10 मिनटां 10 मिनटं वाडयता श्री विजय सरदेसाय स्पीकर सर संकल्प बामणकरांचे कॉलिंग अटेन्शन हांगा फक्त तुम्ही एक खूप महत्वाचे कॉलिंग अटेन्शन अमेरिकेक 3 मिलियन इल्लिगल इमिग्रंट्स वर्साक वतात आनी ताजे खातीर ट्रंपान तो इश्यू केल्लो इलेक्शनाक स्पीकर सर हे आमचे गोंयानूय बी गोंयान गेल्या वर्साक जॉब स्कॅमां जाली रिक्रुटमेंटांची स्कॅमां जाली ऑफ मॅसिव्ह प्रोपोर्शन स्पीकर सर लोकांक एक सिंडिकेट ल्यूर करतात तांकां सायबर क्रायम डॅनांनी घालतात थायलंड आनी कांबोडियेक घाले म्हणून आहा इल्लिगल सायबर एक्टिविटी जाली क्रिप्टो स्कॅम्स जाली स्लेवरी म्हळ्यार तुका सामकें अशें म्हळ्यार बॉन्डेड लेबर कसो भायरेन व्हेल्ले अमेरिकेक ना युरोपान वचपाक तो म्हणटा ते सारखे 11 ते 24 लाख रुपया ते घेतात स्पीकर सर लॉ कितें म्हणटा कायदो कितें म्हणटा कायदो अशें म्हणटा की 30,000 रुपया वयर घेवंक मेळना सो उरिल्ले पयशे जे घेतले ते तुजे कशें तूं अकाउंट करतलो आनी रेग्युलर ते लाखांनीच रुपया आसता स्पीकर सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान अनरेजिस्टर्ड एजन्सीज गोंयान आसा तांचेर एक्शन घेतल्या हाजे पयलीं 32 एजन्सीचेर एक्शन घेतल्या मुखेलमंत्र्यान सांगलां तांचे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स म्हणटा तो स्टेट ऑथॉरिटीक मेळिल्लो आहा स्पीकर सर हे सगळें जाता कित्याक हे जाता कित्याक गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायेस्ट आहा आनी तरणाटे जे नोकऱ्यो सोदतात ते डेस्पेराद जाल्ले आहा स्पीकर सर सरकार कितें करता सरकार काडटा एडवायजरीज पब्लीक स्टेटमेंट काडटा हे करून जावचें ना सरकार करना सारकें एक मिनीट स्पीकर सर हांव मागता की सगळ्यो इल्लिगल रिक्रुटमेंट एजन्सी ज्यो ताणें नेम केल्या संकल्पान तांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय बिफोर दीस सेशन मिडल मॅन तातूंत आहात खूब जाण आपूण हाका गट ताका गट म्हणून सांगतात आनी कोण आहा तांचे सगळ्यांचेर एक्शन जावंक जाय ते ब्लॅक लिस्ट जावपाक जाय आनी जे विक्टिम्स आहात तांकां कॉम्पेन्सेशन तुमी दियात कित्याक तुमी कांय करूंक ना म्हणून तांकां त्रासांत घाल्ले आहा तो मनीस जो 9 म्हयने जेलांत बसलो ताचे जे 16 लाख रुपया गेले ते कित्याक गेले कित्याक सरकारान ताका नोकरी दिवंक पावना म्हणून जालें स्पीकर सर हांव मागता की आमचे एक जनरेशनाक फक्त मायग्रेशनान सरकारान काडला सरकार नोकऱ्यो क्रिएट स्पीकर सर आता कितें आहा हे जे आज कॉलिंग अटेन्शन म्हज्या कलिगान मांडला हांव एकूच मिनट घेता स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाक आमची गोंयची स्टेट जाल्ली 87 जाली स्पीकर सर कितली वर्सां जाली अजूनय जो एवरी स्टेटी भितर जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट स्टेटीन भितर आसा आनी आमचो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा तो कर्नाटकान बसता तो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा हो सेंट्रल कडेन उलोवन गोंयान करपाचो हो विशय एटलीस्ट सब ऑफिस करपाचो एक विशय मांडटा दुसरें जे आसा स्पीकर सर जे लोकां कडेन पयशे जे संकल्पनान सांगला तशें आमचो एक भुरगो अजूनय येवंक ना हांव ते डिटेल दिता तिसरें जे आसा स्पीकर सर हांव सीएमाचे होम डिपार्टमेंट तेज्या अंडर आसा तेजे कडेन CID आसा इतले लोक भरता CIDन आमी सांगता परस तेजे CIDन ताका रिपोर्ट करपाचें होम डिपार्टमेंट SP की असले लोक हांगा पयशे घेता हे कित्याक जायना स्पीकर सर ते जायना ते CIDतले बंद कर आनी CIDतले काड स्पीकर सर अशें म्हजें रिक्वेस्ट आसा CID म्हणल्यार एक इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय जे आनंद जाता आनी ते जर सेल त्या एरिया भितर चलना जाल्यार ते म्हणजे रोखडेच रिशवल करपाचें स्पीकर सर कितें काम करना म्हणून Speaker sir, my only suggestion to the Honorable Chief Minister is have the grievance committee, a grievance cell under CID, crime branch, anybody, and whoever complains, strict action should be taken against these agents. Vinesh Borkar.
स्पेसिफिक स्पीकर सर, संकल्प आमोणकरान जे सांगले मॅक्सिमम ते सारखे आसा आणि हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदता की हे कित्याक लागून जाता जॉब्साक लागून कित्याक जॉब्स ना म्हणून तांकां आस जाता की आमी भायर वयतले भायर आमकां कितें तर काम मेळटलें. हांव स्पेसिफिकली आमच्या मतदारसंघात असोच एक मॅटर जालो जो आयज एक भुरगो जेणेन शिकलो तो हॉटेल मॅनेजमेंट केलें. हॉटेल मॅनेजमेंट केल्या नंतर ताका असोच एक एजंट गावलो आणि एजंट गावलो तेजे कडेन पयशे ना म्हणून तो ताका दिसलें की आपणाक भायर जॉब मेळटलो आपूण बरो हें जातलो म्हणून आनी तेच्या आवय बापायन रीण काडलें. म्हणजे तेजेर पयसो पासून नासलो, रीण काडलें. मंडूरचो भुरगो तो, तेणें रीण काडलें आनी तो गेलो भायर आनी तेणें त्या एजंटान ताका धाडलो आनी थंय धाडून तेचे अशेंच तांकां इतले त्रास केले, तांकां कॉल पासून करपाक मेळोंक ना आनी लास्टाक ताका खंय दुसरो फ्रेंड कोण तरी गावलो आनी तेंच्या थ्रू ताका हांगा डिपोर्ट केलो परत. मात जो पयशे जेन्ना परत त्या एजंटा कडेन मागपाक गेले, पयशे मागपाक गेले तेन्ना त्या एजंटान मातूय ताका केअर करूं ना. स्पीकर सर, हेंचेर जी आसा ती एक्शन जावपा जाय संकल्पान जाला तशें बाकीचे जे जितले एजंट आसा. स्पीकर सर, एकूच मिनीट. स्पीकर सर, तशेंच हेका लागून एक अवेरनस आतां सीएम म्हणटा आमी मिडिया अवेरनस केला पण त्या पद्दतीन जायना. सो पब्लीक अवेरनस हे खूब गरजेचें आसा आनी ह्या प्रत्येक जाण जो कोण हे घेता तेंचेर एक्शन टायमली जावपाक जाय आनी एक्शन रिपोर्ट आतां जसो काब्राला सांगलें की CID आसा, सो हे तेंच्यांनी करपाक जाय की बाबा कितले असले एक्शन घेवपाचे. तुम्ही सांगात. Because only two points. One is, he is giving a list of the agencies that are there at present. Immediately first seal them. Either they any crime kotle. When he is giving a list, and second, all cases 22, 23, 24, 25 are pending trial and pending investigation. Baso ha. If this is the case, then they potun crime kotle. And there was one case to sangtalo apna ko sogli gote hai mun. Yes. That is the most important. That is the last nail in the coffin. So 3 specific cases are engaged. Yes, okay. Sri Kedar Naik. संकल्प आमोणकरान जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला भितर एक मिनट जरूर सांगता. सो सिमिलर केस आमच्या सालिगांव आमचे 6 जाण भुरगे गोंयकार गेल्ले हर्षल कांबली आनी 6 जाण आनी तांकां सिमिलर तेंच्यांनी भरपूर पयशे घेवन तांकां भायर धाडले किर्गिस्तानान प्रॉमिसींग बीग सॅलरी अकोमोडेशन कितें कितें स्वप्नां दाखयलीं भरपूर लाखांनी पयशे उखल्ले आनी फायनली थंय वचून तांकां एक खंयचे तरी हितून डंप केले. ते थंयच्यान पळोवन आयले स्पीकर सर भुरगे आनी इनफॅक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेंच्या ऑफिसान भरपूर सपोर्ट केलो. ताका आमी क्रायम ब्रांचान आमी कंप्लेन घालून ताणें अश्युअर केला की ते पयशे परते दिता म्हणून. अजून पर्यंत सगळे पयशे पावलेले ना पूण अशें कितें जालें फुडें जाल्यार आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर सपोर्ट करचो. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, this is only a suggestion I have got. आमचे लोक वयतात, honestly they believe एक WhatsApp circulate जाता, job मेळटा. They have to have a license. And if they don't have a license, they must advertise it with the license number at the bottom. If such a thing comes to the notice of the government or any authority, my request is, please book this person under Immigration Act. You can take action if that assurance can be given. Sure. When do we guess? Problem ha awarenessaचे. Triage Superintendent of Police has done awareness. Artificial intelligence घेऊन एक प्लॅटफॉर्म करपा जाय, व्हेरीफाय करपाक. सो दॅट मीन्स तुवें त्या मनशा नांव घायलें, ते एजन्सी नांव घायलें, तुका ते व्हेरीफाईड एजंट ऑर नॉन व्हेरीफाईड एजंट आनी हे प्रमोट जावपा जाय. तेन्ना कळटलें की भुरग्यान पयशे दिवचे त्या एजंटाक या दिवचे न्हू. श्री फर्नांडीस. अशें खूब त्रासान पडलेले आहा. एक इम्पॉर्टंट आतां जे रेरा आमच्या बिल्डरांक केलेले आहा तेच भाशेन असल्या एजंटाक अशेंच एक कितें तांकां डिपॉझीट तेंचे घेवन लोकांक आमचे सेक्युरिटी मेळटा तशें जावपाचें चड इम्पॉर्टंट आहा. थँक्यू. स्पीकर सर, खरें म्हटल्यार बरेचशे फावटी हे सगळ्यो एजन्सीज ज्यो आहा पळय न्हू ह्यो अनरजिस्टर्ड एजन्सी आनी एजंट जशें आत्तां हांणी सांगलें त्या प्रमाणे कोण तरी ताका एक एजंट मेळ्ळो आनी तो पयशे दिता. भुरगे जे भायर वयता तेजे म्हणजे चॅकूच करिना. तो आपल्या मनीस जो सांगता पयशे दी म्हणून तो खंय धाडटलो हे ते बिलकुल चॅक करिना. ते काडटात आनी डायरेक्टली पयशे दितात आनी ताज्या उपरांत मागीर त्रासान पडटात. बट त्रासान पडल्या उपरांत सुद्दां खूब कमी लोक जे आसा पळय आमचे कडेन कंप्लेन करता. आतां कंप्लेन केल्या उपरांत तेचे पयशे परत मेळपाक जाय म्हणून आमी ताका धरता, तेजी प्रॉपर्टी सीज करता, कोर्टान तेज्यो केसीस चालू आसा. बट थोडे जाण मागीर कॉम्प्रमायजूय करतात आनी त्यो केसीस सोडून दितात. तेच आसता आनी हे पयशे कॅशान दिल्ले आसता. पयशे कॅशान दिल्ले असतात तेच केसी थोडे जाण कॉम्प्रमायज करता. म्हणून म्हाजे एटलिस्ट हो विशय बाब संकल्प आमोणकर हांणी हाडलो. आतां तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता. सोमतोच
आणि त्या पद्दतीत इन फ्युचर अशा पद्दतीत इंडिव्हिज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्धा कोणाचे आयले आसत ताचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता बट गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड which is under the Ministry of External Affairs हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा अदरवायज आनीक रजिस्टर्ड ना तेजे बी लिस्ट हांवें सर्क्युलेट केला त्योय जाय जाल्यार पब्लीश करच्यो इतक्योच व्हेरीफायड एजन्सीज उरलेले व्हेरीफायड एजन्सीज ना बाकीचे कोण आहा ती बोगस ती अशा गोंयच्या भुरग्यांनी जे आसा पळय न्ही हे फॉरेनाक जॉब दिता अशा म्हणून कोणाकूच बळी पडचे न्ही हे इतकेच म्हजें म्हणणें आसा आनी सगळ्या जाणांक हें कळचें म्हणून हांव सांगता थँक्यू स्पीकर सभागृहाचें कामकाज 2:30 स्थगीत करता.